सोड सोड रेडी रेडी स्टार्ट. सगळ्यांक तुमका येवकार आणि वेलकम. पयलीं म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक सॉरी, इतले दीस तुमचे कॉल्स आमी घेवंक ना आनी आमी रावल्ले स्पेशल मिटींग घेवन प्रेस ब्रिफींग आनी प्रेस एड्रेस करतले म्हणून. आयच्या ह्या व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या वांगडा आसा पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब, जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक, पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट अनीश नायक आनी सेबी फेर्नांडीस, आनी तशेंच बाकीचे कोर एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स. इतले दीस तुमी पळयता पार्टीचे गजाली, पार्टीचे अफेर्स, आनी काल आमी पळयलें की एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली. मात आमी आमची कोर एक्झिक्युटीव कमिटी एक वीक पयलींच शेड्यूल केल्ले आनी एक्झिक्युटीव मिटींग जावन आमी डिसायड केल्ले की प्रेसाक एड्रेस करपाचे. सो सगळे जे मुद्दे आसा ते आमी आयज ऑफिशियली तुमकां हे प्रेस कॉन्फरन्साक सांगतले. एक जो नॅरेटिव्ह चल्ला आनी कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आनी आयच्या पेपरांनी आनी सगळे मिडियांनी तो कवर केला, तो म्हटल्यार की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही डिजॉल्व जाता. सो आमी ऑफिस बेरर्स आनी कोर एक्झिक्युटीव कमिटी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की वो फेक नरेटिव्ह आसा, वो रॉंग नरेटिव्ह आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिजॉल्व जायना आनी तशें कांय सीईसीन आपले प्रिवियस मिटिंगेन डिसिजन्स घेवंक ना. थोडे एलिमेंट्स आसा जो नॅरेटिव्ह आसा तो पार्टीच्या अगेन्स्ट यूज करता आनी मिटिंग्स घेवन हे सगळे डिस्कस करता. आनी तेजोच भाग आमी पयले की काल एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली. सो परत एकदा तुमकां ऑफिशियली सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिजॉल्व जायना, तशें कांय डिसिजन सीईसीन घेवंक ना. सीईसीन हेज्या पयलीं 2 मिटिंग्स जाल्ल्यो, 1 एप्रील आनी मागीर 10 एप्रील. ह्या दोनूय सीईसी मिटिंगेक आमी आमचे ते कोर एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स आसा तांकां सांगलेले की जे येता ते इलेक्शन्स येता ते होल हार्टेडली म्हणजे 100% दिवन, जशे भुरग्यांनी 2022 आपलो सॅक्रिफायस, आपलो टायम, आपले पयशे आनी आपलो सगळो अवेलेबिलिटी दिल्ले आनी सक्सेसफूल इलेक्शन्स कंटेस्ट केल्ले, तशेंच हे फुडले इलेक्शन्स जे येता ती कंटेस्ट करपाक तुमचो टायम जाय, तुमचें डेडिकेशन जाय, तुमचे एफर्ट्स जाय आनी पार्टीचे एक्टिविटीज फुडें व्हरपाक डिस्कशन करपाक जाय. कित्याक 2022 इलेक्शन जावन खुबशे भुरगे आपले कामाक लागले, आपले बिझनसाक लागले आनी जे काल कोण प्रेस कॉन्फरन्स घेताले तेंच्यांनी ते मानून घेतला की 3-4 वर्सां ते इलेक्शन जावन आपले बिझनसाक आसले, आपले कामाक आसले आनी पार्टीक फूल टायम दिवपाक पावूंक ना म्हणून. सो अशें तेंच न्हू, अशे खूब जाण भुरगे आसले म्हणून आमी सीईसीन डिसिजन घेतलेले की सगळे जे आमचे ब्लॉक कमिटी मीट आसा त्या ब्लॉकां कडेन डिस्कशन करपाचें. कितें डिस्कशन करपाचें की जे पार्टीचे एक्टिविटीज आसा आनी पार्टीचे फुडले इलेक्शन्स आसा ते कशे एग्रेसिवली कंटेस्ट करपाचे
तितून कसो टायम दिवपाचो, फंडींग अरेंजमेंट, आनी जशें 2022 इलेक्शन्स कॉन्टेस्ट केल्ले ते रितीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून पार्टीचे जे अफेर्स आसा, पार्टीचे जे काम आसा ते फुडें व्हरपाक जाय. थोडे CC मेंबर्सांनी आपले पर्सनल सांगलेले की ते जशे 2022 टायम दिल्लो तशें ते ह्या फावटी दिवपाक शकना, कित्याक ते आतां तेंचो बिझनसान फूल टायम दिता, आपले जॉबान फूल टायम दिता. सो ते आमी तेंचे मानून घेतलेले. मात अशें डिसिजन केन्नाच जावं नासलें की पॉलिटिकल पार्टी, गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आनी गोंयची थर्ड लार्जस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ही डिजॉल्व करता म्हणून. सो हो एक फेक नॅरेटिव्ह आनी एक रॉंग न्यूज जे थोडे एलिमेंट्स आसा तेंच्यांनी स्प्रेड केला आनी तशें ते आमच्या भुरग्यांकूय सांगला. सो सगळे गोंयच्या लोकांक आनी आमचे रेवल्युशनरीज आहा, आमचे सपोर्टर्स आहा, तांकां आमी सांगता की रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिजॉल्व आमी करिना. आनी ते आयजूय आमी तेगेर डिसायड करून ते सांगलेले आसा की जे जे कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा, आमच्यो ब्लॉक्स आसा, तेंचे कडेन आमी मिटींग घेतल्यो. फॉर एग्जाम्पल सांताक्रूज आमी मिटींग घेतल्यो, मागीर शिवोली मिटींग घेतली, थिवीम मिटींग घेतली, मागीर आमी सालिगांव मिटींग घेतली, कलांगूट मिटींग घेतली. अश्यो मिटींग्स आमच्यो चालूच आसल्यो जे की आमी 10 एप्रिलाक डिसायड केल्ले की ब्लॉकाक इन्फॉर्म करतले आनी सांगतले म्हणून. तेज्याच मदीं हो नॅरेटिव्ह स्प्रेड जालो म्हणून आयज आमी मिटींग घेवन हे डिसिजन तुमच्या मुखार आउट केल्ल्या. सांगपाचें म्हटल्यार हांसपाची गजाल दिसली काल ती प्रेस कॉन्फरन्स पळोवन. कित्याक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड रिप्रेझेंटेशन एक्ट सेक्शन 29A आहा, सेक्शन 29C आसा. पार्टी रजिस्टर कशी करप, पार्टी कशी चलप, पार्टीचे अकाउंट्स कशे फायल करप, पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट कशे फायल करप, पार्टीचे इलेक्शन एक्सपेंडिचर कशे फायल करप, हे सगळे थंयसर बरयल्ले आसा. थंयसर एकूय प्रोविजन ना की पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी डिजॉल्व करूंक मेळटा म्हणून. सो जेन्ना कायदोच तुका प्रोविजन धरिना जाल्यार आमी CC मेंबर्स नाजाल्यार पार्टी कशी डिजॉल्व करूंक शकता. अशे सुप्रीम कोर्टाचे कितले डिसिजन्स आसा की पार्टी वॉलंटरी तुका डिजॉल्व करूंक शकना. पार्टी जेन्ना थोडे नॉन कॉम्प्लायन्स करता, अकाउंट्स फायल करिना, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिना, तेन्ना तेजे रिकॉग्निशन आहा ते डिरजिस्टर्ड जाता. जशें की तुमी पळयला की 4 गोंयच्यो रिजनल पार्टी आहा ते डिरजिस्टर्ड जाल्ल्यो आहा. आतां आमी सारकें आपलें काम करूंक नासले, आमी बंद करूंक सोदताले, आमी कॉम्प्लायन्स करूंक नासले जाल्यार आमी केन्नाच डिरजिस्टर्ड जातले आसले. वयल्यान आमकां 2024 रिकॉग्निशन मेळ्ळा. आमचे फुटबॉल सिंबल आहा ते रिजर्व जाल्ले आसा. खंयचेच गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक फुटबॉल सिंबल मेळपाक शकना. सो ही पार्टी बंद जावपाक पॉसिबल ना आनी ती जावची ना हें आमी ठामपणान. दुसरो मुद्दो आमी क्लॅरिफाय करूंक सोदता. हेच्या पयलीं आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें, मात आयज मुद्दम दिता. जो जुलियस आल्मेदा आसा तो केन्नाच पार्टीचो मेंबर नासलो. परत एकदां सांगता, रजिस्टर्ड मेंबर तो केन्नाच नासलो. तो फक्त आमदाराच्या वांगडा भोंवतालो, आमदाराच्या वांगडा मिटिंग्स अटेंड करतालो. म्हणून आमी एक क्लॅरिफिकेशन दिलें की जसो एक मेंबर आसता तेन्ना तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता, पार्टीक डिफेम करता, पार्टीचो डिसिप्लीन आयकना, तेन्ना पार्टीक फूल रायट आसता ताका काडपाक. सो तशे गजाली तो जुलियस आल्मेदाक करतालो, मात तो मेंबर नासलो. मात बिकॉज MLAच्या वांगडा तो असोसिएट आसलो म्हणून आमकां पार्टीचें नांव यूज जातालें, पार्टीचें नांव डिफेम जातालें म्हणून ताका आमी क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिला. खंयसर ते पब्लीक नोटिसीन आमी ताका रिमूव केला, ताका टर्मिनेट केला म्हणून सांगूंक ना. आमी सांगला तो तेजो आनी पार्टीचो कांय संबंध ना. तो जे एक्टिविटीज करता तेजो आनी पार्टीचो कांय संबंध ना. तो कितें करतालो आमदाराच्या वांगडा रावन, प्रेसिडेंटाक, पार्टीची CC, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स तांकां डिफेम करतालो, कॉम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट करपाक पोस्ट घालतालो. मागीर जे डायरेक्टिव्स आसा, MLAचे डायरेक्टिव्स आसा
मात तेंचे ब्लॉकाचे डायरेक्टिव्स आहा ते फॉलो करनासलो. मागीर डेरोगेटरी डिफेमेटरी वर्ड्स यूज करतालो. ते सगळे लोक आमकां विचारताले की हो कसो पब्लीक डोमेनान तुमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स मेंबर जो आमदाराच्या वांगडा आसा तो घालतालो. अशें पार्टीक डॅमेज जाताली. म्हणून आमी ते क्लॅरिफिकेशन नोटीस केला की तो आमचो मेंबर ना आनी तो जे एक्टिविटीज करता तितून पार्टीचो कांय संबंद ना. आतां हें करता आसतना हे चालू आसले 2023च्यान. 2023च्यान तो सगळ्यांक सांगतालो की मनोज परब जो प्रेजिडेंट आहा तेका देंवोवपाक जाय, तेका काडपाक जाय, तेका खूब युगो आसा, तेका खूब एटिट्यूड आसा. असली तेणी म्हाका, हांव पार्टीचो ट्रेजरर आहा, म्हाका तेणी मॅसेज धाडलेली आसा. आनी तेन्ना आमी आमदाराक की असो तुजो एक मेंबर तुज्या वांगडा जो भोंवता, तुजो वोटर सपोर्टर तो पार्टीच्या अगेन्स्ट घालता, सो तेका तूं तुज्या वांगडा धरिनाका. ते जातकीर तेणी ऑफिशियल तो MLAचो स्टाफ म्हणून आसलो, तो स्कीम कॉर्डिनेटर म्हणून आसलो. सो तेका लागून आमकां क्वेश्चन्स येताले तो कितें काम MLA ग्रुपार म्हाका आनी आमच्या प्रेजिडेंटाक 22 जण म्हणून म्हटलेले. ते म्हणून सोदून विरेश आमी सांगले विरेशाक बाबा हो कितें करता, असो परत वो डिफेमेटरी पोस्ट कितें घालता. मागीर ते जातकीर तेका तेंच्या टिमीन आनी विरेशान स्कीम कॉर्डिनेटर स्टाफ म्हणून टर्मिनेट केलो. मागीर तेच्या नंतर काळांतरान तेका तेंच्यांनी परत घेतलो आनी कितलेशे तेजे पोस्ट आसा. जय श्रीरामाच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता, शिवाजीच्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता, आमच्यो जे गौ माता आहा तेज्या अगेन्स्ट तो पोस्ट घालता आनी असो डिफेमेटरी पोस्ट पार्टीच्या अगेन्स्ट तो घालता. म्हणून आमी डिसायड केलें की तेका क्लॅरिफिकेशन नोटीस एक काडची, पब्लीक नोटीस काडची की तो तेजो आनी आमचो कांय संबंद ना. पण फाल्यां तेणी वायट कितें केलें, जशें की पळयता तुमी कुर्चोर एक स्कॅन्डल जाल्लें, ते BJPचेच कोण तरी ऑफिस बेरर आसलो. मागीर ते म्हणपाक लागले की ना तो BJPचो मेंबरूच ना म्हणून. तर तसली पाळी आमी येवपाकूच दिना. आमी पयलींच सेफ रावता आनी क्लॅरिफिकेशन नोटीस आउट करता. इतले सगळे आसतना सोदून आमी लोक म्हणटा तुमी तेका अचानक कसो काडलो, स्पेशली सांतांद्रेचे ब्लॉक म्हणटा तुमी अचानक कसो काडलो. अचानक काडूंक ना. 2025 आमी 2 CEC मिटींग घेतल्यो आनी एक 24 मिटींग घेतली. 15 एप्रील 2025 आनी 25/11/2025 ह्या CEC मिटींगेन विरेशूय प्रेजेंट आसलो. विरेशाक सगळे सांगलेले तूं जेज्या वांगडा भोंवता तो आमकां पार्टी डॅमेज करता, विरेशाक डॅमेज करता, तुका डॅमेज करता आनी बाकी सगळे जे तुमचे सांतांद्रेचे आहा तेका डॅमेज करता. सो तेका लागून तेगेर डिस्कशन जावपाक जाय, तेगेर एक्शन जावपाक जाय. मात ते काळांतरान जालेलें ना. तेकाच लागून आमी हांगसर सांतांद्रे ब्लॉकाची मिटींग आपयली ऑफिसान मिटींग आपयली. आमची 5 मेंबर्स CEC कमिटी तांकां मेळ्ळे आनी ते कमिटीकूय तेजो जो बिहेवियर आसलो तो खूब एग्रेसीव आसलो. म्हणजे ते सगळे म्हणपाक लागले की सांतांद्रे आसा म्हणून RGP आसा. RGP पार्टी ज्या तेका लागून आमदार जिखोन येवंक ना, तुमचें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना, सगळें आमी निवडून हाडलां आनी तुमी कितें कोणाक काडपाचें आहा तें काडा, कितें प्रूफ करपाचें तें करा. अशें एक तेंच्यांनी इन्सल्टींग ते मिटिंगेक एग्रेसीव जावन हांगसर ऑफिसान आमच्या मिटींग जावन अशी तेंची जो कंडक्ट आसलो तो पार्टीच्या अगेन्स्ट आसलो. म्हणून आमी इतले तेका संदी दिवन आमी विरेशाक खबर आसतना विरेशाक सांगून सगळें हें केलां आनी एक पब्लीक नोटीस काडलेली आसा. आनी हेच एलिमेंट्स तुमी पळयता आतां मडगांव मिटींग घेता, पार्टीच्या अगेन्स्ट मडगांव मिटींग घेता आनी असले ते एका फुडें व्हरता आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट मिटींग घेवन पार्टी कशी स्प्लीट करपाची, पार्टीचे जे पार्टीक कशें कोर्टान व्हरपाचे, पार्टीची CEC बॉडींग, पार्टीचे प्रेजिडेंट चेंज करपाचे डिसिजन्स ते मिटिंगेक जाता. म्हणून पार्टी वॉज रायट जी क्लॅरिफिकेशन नोटीस पार्टीन इश्यू केला तितून पार्टी करेक्ट आसली. मागीर ते जातकीर ते क्लॅरिफिकेशन नोटिसीन आमी बरयल्ले की कोणूय आसूं
MLA ZP ना खंयचोय मेंबर तेज्या वांगडा तर दिसता तर तेगेरूय एंटी पार्टी एक्टिविटीज जातले म्हणून. आनी तेच न्हू बाकीचे खुबशे इश्यूज आसले म्हणून काल एक न्यूज तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत कळ्ळें की आमदाराक पार्टीन शो कॉज नोटीस काडला म्हणून. सो आमी ते ऑफिशियली सांगता विरेश बोरकर जो आमचो सांतंद्रेचो आमदार आसा तेका पार्टीन शो कॉज नोटीस काडलेली आसा. शो कॉज नोटीस एज पर पार्टी प्रोसिजर काडलेली आसा. पार्टीचो MLA जावच्या पयलीं विरेश बोरकर पार्टीचो मेंबर, पार्टीचें ऑर्गनायझेशन, पार्टीचे डिसिप्लीन कमिटीज, पार्टीचे डिसिप्लीन, पार्टीचे सगळे व्हॅल्यूज हे खंयच्याय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्याकून व्हडले आसा. मेंबर ना जाल्यार तो MLA जावची नासलो, पार्टी ना जाल्यार तो MLA जावची नासलो. सो म्हणून तेजो कंडक्ट, तेजो बिहेवियर CCन नोट डावन केलो आनी ताका शोकोज नोटीस काडला. शोकोज नोटीस काडपाचे रिजन्स कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगूंक ना, बट आमी तुमकां सांगता कित्याक काडला ती. फर्स्ट म्हटल्यार जुलियस आल्मेदाची नोटीस, तो अजून असोसिएट आहा, ताका सगळ्याक तो वांगडा भोंवता आनी पार्टीची जी नोटीस आहा तिका तो वायलेट करता आनी डिसिप्लिनरी एक्शन्स तेगेर जे आमी कितें आहा ते डिसिप्लिनरी एक्शन्स तितून तो बसना. म्हणजे जो जुलियस आल्मेदान जे पार्टीचे डिफेम केला आनी तेच मनशाक घेवन तूं भोंवता म्हणून ती एक कंडिशन्स आहा ताका आमी शोकोज नोटीस काडला. मागीर जे ZP आहा तृप्ती बगाल तेणी एक पोस्ट घातलो की मनोज इनाफ इज इनाफ जेन्ना आमी जुलियसाक काडले म्हणून. तर तेजें क्लॅरिफिकेशन आमी शोकोज नोटिशीन विरेशा कडेन मागला. मागीर तेजो जो स्टाफ आसा ते सगळे स्टाफ तेजे जुलियसा वांगडा दिसता, ताका सपोर्ट करता आनी पार्टीचे डायरेक्टिव्स आहा ते वायलेट करता. सो वन ऑफ द रिजन्स हे आसा. मागीर आमदाराची इंडिविज्युअल सोशल मिडिया आसा जी त्यांनी केल्ली, तितून पार्टीचे काय लोगो दिसना, पार्टीचे काय फ्लॅग दिसना, पार्टीचे सिंबल दिसना, पार्टीचे नाव दिसना. सो तेगेरूय आमी क्लॅरिफिकेशन मागला. मागीर फाटले 2 CC मिटिंग्स म्हटल्यार 1 एप्रील आनी 10 एप्रील आमदार एबसेंट रावल्लो आनी आयची जी CC मिटींग आहा एक्झिक्युटीव मिटींग तेकाय आमदार एबसेंट रावल्लो. आनी जेन्ना आमी CC मिटींग घेता आमी स्पेसिफीक आमदारा कडेन विचारता तुजो टायम कितें आहा, बाकीचे मेंबरा कडेन तुजो टायम तूं केन्ना अवेलेबल आसतलो, जेन्ना आमी मिटींग घेवया. मग आमदार आमकां केन्नाच आमचो टायम सांगना, तो आमकां रिप्लाय करिना म्हणून ताका आमी मेल करता. मेलीर आयचे मिटींग तो आयज येयना म्हणून 10 मिटींगा तेणी 9:30 मेल केला. 10 तारखेक मिटींग आली CC तेन्नाय तेणी म्हाका दिसता आदल्या दिसा मेल केला. सकाळी 10ंकूच तेणी मेल केला. 10 तारीख सांजची मिटींग आसली, सकाळी तो मेल करता आनी सांगता आपूण येयना म्हणून. सो 3 एक्झिक्युटीव मिटींग म्हणजे CC इज एक्झिक्युटीव बॉडी, सुप्रीम बॉडी. एक्झिक्युटीव डिसिजन्स हे पार्टीन जाता, ह्या मिटींगेन जाता, ते आमदार येयना आनी कित्याक येयना ते आमी क्लॅरिफिकेशन मागला. मागीर आमदार दुसरे कॉन्स्टिट्युशनी भोंवता तेन्ना आमचें जें एक स्ट्रक्चर आहा, ब्लॉक स्ट्रक्चर आहा, त्या ब्लॉकांक इन्फॉर्म करिना आनी ते मागीर मेंबर्सांक क्वेश्चन्स येता, विलेजर्स विचारता तांकां, बाकीचे मेंबर्स विचारता अरे आमदार येयला तूं कित्याक दिसोंक ना तेज्या वांगडा. सो तो आमचो एक प्रोटोकॉल आसा, तो प्रोटोकॉल तो वायलेट करता. मागीर जे प्रेसकॉन प्रोजेक्टाक मोर दॅन 70 ऑक्युपन्सीज दिल्ल्यो, म्हाका दिसता 91 ताका लागून आमदाराक विचारनासतना ते सरपंचान दिल्ले, आमी ते पंचायतीचो सपोर्ट काडलेलो. मात तरी पूण आमदार तेज्या वांगडा दिसता, ताका इनॉग्रेशनाक आपयता, तेज्या वांगडा रिल्स घालता, तेज्या वांगडा फोटोज घालता. सो हे आमी तेजे कडेन विचारला. आतां शोकोज नोटीस 16 एप्रिलाक आमी धाडलेली, कित्याक तो मिटिंगाक येयना आसलो म्हणून शोकोज नोटीस धाडली आमी मेलाचेर. 21 एप्रिलाक फर्स्ट रिमायंडर धाडलो. हे आयका वेरी 16 एप्रिलाक आमी शोकोज नोटीस धाडली, 21 एप्रिलाक आमी फर्स्ट रिमायंडर धाडलो मेलाचेर, 29 एप्रिलाक आमी सेकंड रिमायंडर धाडलो आनी 6 मेक आमी फायनल रिमायंडर धाडलो. तरी पूण आमदाराचो कांय रिप्लाय येवंक ना. काल जेन्ना तुमी ताका सांताक्रूज क्वेश्चन विचारले की तुका नोटीस काडला काय म्हणून आमदारान जो इतले दीस सायलंट आसलो आनी अजूनय आसा म्हणून तेणी आयज सकाळच्या 2 रिप्लाय केला शोकोज नोटिसाची
की शोकोस नोटीस कितें एलिगेशन घातला ते फेक आसा म्हणून शोकोस नोटीस विड्रॉ करची, इतलेंच तिने रिप्लाय केला. पॉयंट वायज तिने रिप्लाय दिवंक ना. ते जावन सोदून आमकां कळ्ळें की गेल्या आयतारा मडगांव एक मिटींग जाला, जी अनऑफिशियल मिटींग, पार्टीचे खंयचेच ऑफिस बेररान ती मिटींग कॉल आउट करूंक नासली, प्रेसिडेंटान करूंक नासली, जनरल सेक्रेटरीन करूंक नासली, सावथ गोवा प्रेसिडेंटान करूंक नासली, नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंटान करूंक नासली, सावथ गोवा जनरल सेक्रेटरीन करूंक, कोणीच करूंक नासली. ती आमदार मिटींग चॅर करता. आनी ते मिटिंगेक कितें जालां ते काल जे मिटिंगेक प्रेजेंट आसले तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां आनी फुडें आमी सांगतले. आनी ती मिटींग चॅर करता आनी पार्टेक कोर्टान व्हरपाचें, पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टीचो सिंबल सेपरेट करपाचो, मागीर पार्टी जी CEC बॉडी आहा ती चेंज करपाची, प्रेसिडेंट चेंज करपाची, अशें ते मिटिंगेन डिसायड जाता. आनी तेवूय आमी नोट डावन केल्ले आसा आयज CEC मिटिंगेन. म्हणून आमी ऑफिशियली आमदाराक फाल्यां ऑफिस बेरर ऑफिसान आपयतले, कित्याक तो आमकां टायम दिना. ताका आमी कितलेशे मेली धाडला की तूं यो, तुजो टायम सांग, मात तो रिप्लाय करना, ताका इग्नोर करता. फाल्यां आमी ऑफिस बेरर्स आमदाराक मेळटले आनी तुमकांय ते सांगतले खंयच्या टायमार आमी मेळटले ते. ऑफिशियली ताका आमी मेल करतले, मोबायलारूय ताका वॉट्सॅपार धाडटले. आनी हें कितें चल्लां तेजेर आमी ते कडेन आन्सर विचारतले आनी तेजे कडेन क्लॅरिफिकेशन मागतले. मागीर एक मुद्दो उपस्थित जालो कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सांक, तो म्हटल्यार एन्युअल जनरल मिटींग. पार्टीचे जे कितें जनरल बॉडी मिटिंग्स आसा ते एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जाता आनी ते आमी इलेक्शन कमिशनाक ऑलरेडी दिल्ले आसा. जेन्ना जेन्ना कितें इलेक्शन कमिशन आमकां मागता, डिटेल्स मागता, ते आमकां दिता आनी म्हणून ही पार्टी चलता. नाजाल्यार केन्नाच ही पार्टी जशें की गोवा स्वराज पार्टी आनी तीन पार्टी जाला डिरेजिस्टर, त्यो आमी जावपाचे आसली, उलट आमी रिकॉग्नायज जाल्ली आहा. सो आमी फक्त इलेक्शन कमिशनाक आन्सरेबल आसा. इलेक्शन कमिशनाक आमी अंडर आमी पार्टी रजिस्टर केल्ली आसा. सो तांकां आमी कितें आहा ते टायम टू टायम नोटिफाय केलेले आसा, सांगलेले आसा. पार्टीचे अकाउंट्स आमी रेगुलर फायल केल्ले आसा आनी एवरी CEC मिटिंगेन आमी ते सांगिल्ले आहा. पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर अंडर पिपल्स रिप्रेझेंटेशन ॲक्ट. इलेक्शन जातकीर 30 दिसांनी इलेक्शन एक्सपेंडिचर दिवचें पडटा. एवरी इयर कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिवचो पडटा. एवरी इयर ऑडिटेड अकाउंट्स फायल करचे पडटा. हे जर 3 गजाली तूं करिना, पार्टी 1 वर्स सुद्दां करिना जाल्यार पार्टी डिरजिस्टर जाता आनी पयलीं डिरिकॉग्नायज जाता आनी मागीर डिरजिस्टर जाता. सो आमी एवरी इयर केल्ले आसा आनी टायम टू टायम इशेक आमी इंटिमेट केलेले आसा. सो हेजी फुडली जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा, हांव मागता आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब हेणी फुडें व्हरची आनी तुमकां ब्रीफ करचें. सगळ्यांक तुमकां येवकार. जशें अजयान सांगलें की ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी कित्याक लागून घेता आनी कितें घडलें. काळजान दूख भोगता की आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स एक्चुली घेवपाचो टायम ह्या पार्टीचेर आरजीचेर येवपाक जाय नासलो. कित्याक ही पार्टी ज्या मेहनतीन उबी केल्या आनी ज्या त्रासान उबी केल्या, ही फक्त विश्वासाचेर उबी केल्या, एकामेकाचेर विश्वास दवरून उबी केल्या. आनी आयज थोडे पार्टेन आसलेले घटक, थोडे सेक्शन्स हे पार्टी स्प्लीट करपाक सोदता, डिवायड करपाक सोदता. स्पेशली कॉम्युनल लायन्साचेर डिवायड करपाक सोदता. हिंदू क्रिस्तांवाचे गजाली सांगून भुरग्यांक ब्रेन वॉशिंग चालू आसा. पार्टीचे फंडिंगेचेर उलोवन भुरग्यांक मिसगायड करतात. आनी स्पेशली
जे कोण इतली वर्सां एक्टीव नासले ते आतां लिगल एडवायझर जावन पार्टीचे पार्टी टेक ओवर करपाची, पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी कोर्टान व्हरपाचे गजाली करता. सो एक दुखद गजाल आसा ही आरजीक लागून. कित्याक हें करपाक प्रत्येकान ही पार्टी उबी करपाक घाम गळयला, सॅक्रिफायस दिला. प्रत्येक भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. इट इज नॉट ओन्ली मनोज परब वा विरेश बोरकर, विश्वेश नाले, अजय न्हू, तर हजारांनी भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आसा. पूण आयज ज्या रितीन ब्रेन वॉशींग चल्लां आनी ज्या रितीन थोड्यांक दिसता की पार्टी दुसऱ्या तरेन चलोवपाक जाय आनी तांकां ती चलोवपाक मेळना म्हणून थोड्यांचे आतां पोटान दुखपाक लागला. आनी तांकां ते पार्टीचे आमचे CEC मेंबर जावं ना जाल्यार ऑफीस बेरर आहा हे तांकां हडल जाल्ले आसा. आनी हेकाच लागून हें जें सगळें षडयंत्र, ही कॉन्स्पिरेसी जी येदी व्हडली आरजीच्या अगेन्स्ट चल्ला ही दिसान दीस वाडत आसा आनी वाडत रावली. हें आतांचेच न्हू, जशें अजयान सांगलें 3 वर्सां पयलीं हे जुलियस आल्मेदाचे जे उलोवणे आसले ना जाल्यार जे नखरे आसले ते विरेशा फुड्यान आमी दवरलेले. एवरी टायम आमी विरेशा फुड्यान हे सगळे गजाली दवरले. ताका सांगलें की ताका लायनीर हाड, ताका सारको जाग्यार हाड, कित्याक तो पार्टी डिवायड करता. तुका आनी म्हाका तो डिवायड करता. मनोज परब आनी विरेश बोरकर हे सेपरेट म्हणून दाखयता, विरेश बोरकर आनी पार्टी सेपरेट म्हणून दाखयता आनी त्या रितीन तो उलयता. आनी त्याच दादागिरीन ते थोडे तेचे ब्लॉक मेंबर्स आसले ते हांगा येवन उलयले की आमी आसा म्हणून पार्टी आसा, आमी आसा म्हणून आरजी आसा आनी आमी आसा म्हणून तुमी हांगा बसला म्हणून. आमी सगळे जाण इतलेच मानता की पार्टीच्या वयर कोण ना. पार्टीच्या वयर प्रेजिडंटूय ना, पार्टीच्या वयर MLA ना, पार्टीच्या वयर मेंबरूय ना. पार्टी सुप्रीम, पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. तेन्ना हे गजाली आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस आमी दवरले. जशें अजयान सांगलें 2025 CEC घेतली, स्पेशल तेच्या कंडक्टाचेर CEC घेतली. थोडे तेजे स्टाफ थोडे मस्ती करताले तेंच्या कंडक्टाचेर CEC घेतली. विरेशाच्या परफॉर्मन्साचेर CEC घेतली की विरेशाचे परफॉर्मन्स कशें वाडपाक जाय, एसेंब्लीक लागून तिणी कसो टायम दिवपाक जाय, सगळ्याचेर CEC घेतली. आनी विरेशाक सांगलें की त्या भुरग्यांक समजय, जे भुरगे आयज पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता ना जाल्यार तुका आनी म्हाका डिवायड करपाक सोदता ना तुका आनी पार्टेक डिवायड करपाक सोदता, हांकां मातशें जाग्यार हाड. हें आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस रिक्वेस्ट केली. आतां नॅरेटिव्ह असो सेट करता की मनोज येता आनी कोणाकूय भायर मारता, मनोज येता पार्टीन येता कोणाकूय भायर मारता. जुलियस आल्मेदा हें जावन म्हाका खबर आसतना म्हाज्या तेणी ट्रेजरराक अजयाक तेणी मेसेज धाडली, गौरेश आगरवाडेकराक तेणी मेसेज घातली की आय एम नॉट अ रेव्होल्युशनरी आनी कितें कितें खूब मेसेजी घातले. सगळे प्रूफ आमच्या कडेन, हे सगळे प्रूफ CECन विरेशा फुड्यान आमी दवरले की जो मनीस पार्टेक रिस्पेक्ट करिना, पार्टीच्या लिडरशिपीक रिस्पेक्ट करिना, पार्टीच्या फावंडरांक रिस्पेक्ट जर करिना ताका पार्टीन रावपाची ते कसलोच रायट ना. इतलें आसतना 3 वर्सां आमी पाश्यास काडलें. 3 वर्सां आमी पाश्यास काडलें. हांवूय तेच्या कडेन उलयतालो, आमचेय भुरगे तेजे कडेन उलयताले, ते कांय हें करूंक ना. जे कोण म्हणटा आमी डायरेक्ट काडून उडयता. आयज दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन जेन्ना अशें जाता 1 वरा भितर एक्शन जाता तो मनीस भायर आसता. तुमी फाटीं पळयला एक साखळे इन्सिडंट जाल्लो, पार्टीच्या अगेन्स्ट एक कोण तरी तेंचो साखळेचो कोण तरी मेंबर उलयल्लो, 4 उलयलो, 5 भायर. आयज आमी तें तरी करिना. आयज म्हाज्या अगेन्स्ट कितलेशेच फेसबुकाचेर पोस्ट येयले, म्हाज्या पर्सनल लायफाचेर येयले आनी 5 कोटी खाल्ले म्हणून येयले. ओपनली भुरग्यांनी पोस्ट घातला थोडे. म्हाज्या कडेन इतलो रायट एज अ प्रेजिडंट हांव तांकां काडपाक शकता ऑन द स्पॉट. पूण हांव ते कसले केन्नाच करिना. जें कितें आसता तें ब्लॉका कडेन डिस्कस जाता. फॉर एग्जाम्पल बाळू मळीक जेका आमी काडलो तेजे आमकां कंप्लेंट 2 वर्सां येताले. आमी 2 वर्सां ताका समजयलो, ब्लॉकान समजयलो, हांवें समजयलो, पर्सनली वचोन ताका सांगलें की अशें अशें चलता. 2 वर्सान ताका आमी काडलो. सॅनी गोम्साक काडलो म्हणटा. सॅनी गोम्स पार्टीच्या अगेन्स्ट, म्हाज्या अगेन्स्ट तेणी भुरग्यांक मॅसेजी केल्ले आसा, पार्टीच्या अगेन्स्ट मॅसेजी केल्ले आसा. हे आमच्या कडेन सगळो प्रूफ आसा. पार्टीक यूज करून
कोणाक कोणाक कितें धमक्यो दिवप कितें करप हें सगळें आमच्या कडेन आसा आनी म्हणून ताका तेन्ना काडलो 2 वर्सान काडलो. आतां सुद्दां जे भुरगे एंटी पार्टी मिटींग घेतात कॉन्स्पिरेसी करता आमच्या कडेन सगळें आहा पूण आमी तांकां आजून पर्यंत काडूंक ना. जर काडलेले जाल्यार कितलेशेच भुरगे आयज घरा बसपाचे, ते खाली जावपाचे, पार्टेंतल्यान खाली जावपाचे. जो नॅरेटिव्ह सेट करता की मनोज येता सगळ्यांक काडटा, एक आसा की एक खंयसर तरी लिमीट आसता प्रत्येक गजालीक. कित्याक ही पार्टी कशी सुरवात केल्या ती आमकां खबर आहा की त्या भुरग्यांक खबर ना. ही पार्टीची सुरवात कशी जाली, कशी उपाशी रावन ही पार्टी उबी केल्या आनी त्याच्या फाटल्यान सॅक्रिफायसीस कितें आहा, पर्सनल लायफाचे, फायनान्शियल लायफाचे, सगळे हेल्थ वायज सगळे सॅक्रिफायसीस कितें आहा तांकां खबर ना. तरी आसतना आमी जेन्ना हे पाशियास काडटा आनी जेन्ना जुलियसाक काडला तेन्ना जुलियसाक काडपाचे 2024 जाले, 25 विरेशा कडेन डिस्कस जालें आनी तरी ताका आमी काडूंक ना. आमी विरेशाक प्रत्येक तेचो स्टाफ आमच्या बद्दल कितें उलयता, कितें करतात, कितें चल्लां ऑफिसान तें सगळें ताका सांगलें. आनी तेन्ना विरेशाच्या फुड्यान 5 मेंबर CECची कमिटी एक आमी काडली. ती कमिटीक सांगलें की विरेशान सांगलें की ते ब्लॉकाक कमिटीक मेळो न्ही. तो ब्लॉक येयलो, कमिटीक मेळ्ळे, ते कमिटीक तेंच्यांनी लिटरली ह्याच ऑफिसान बसोन CEC बॉडी एका ब्लॉकाक भिवन स्पीचलेस जाली. इमेजीन करा, भिवन स्पीचलेस जाली. कित्याक येतात तांकां अशी ट्रेनिंग आसली पार्टेचेर चडपाचें, CECचेर चडपाचें. पयलें तेंचें आसलें की तुमी हांगा बसला बिकॉज ऑफ सान आंद्रे. आमदार जिखला म्हणून पार्टी आसा आनी आमदाराक जिखोवपाक पार्टीचें कसलेंच कॉन्ट्रिब्युशन ना म्हणून तेंच्यांनी ह्या ऑफिसान बसून सांगलें. विरेश बोरकराक आमी इंडिपेंडंट सुद्दां जिखोवपी आमकां पार्टीची गरज ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. एका सुद्दां मेंबराक आमच्या काडशात जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना म्हणून सांगलें. हो सगळो रिपोर्ट आमकां CECन आमच्या CECच्या जी कमिटी आसली तेंच्यांनी CECक प्लेस केलो. ह्या रिपोर्टा बद्दल तेचे पॉइंटर्स आमी विरेशाक मेल केले. विरेशाक सांगलें बाबा अशें अशें जालां, तूं CECच्या तो मिटिंगेक ते येवंक ना म्हणून ताका मेल केलें. विरेशाचो आमकां रिटर्न मागीर विरेशाक सांगलें तूं तुज्या ब्लॉका वांगडा मिटींग घे, कितें जालां ना तें फायंड आवट कर आनी आमकां रिप्लाय कर. आमकां तेचो रिप्लाय येवंक ना. वयल्यान विरेशान आमच्या कडेन मागलें की कितें रिपोर्ट दिला तो आपणाक तुमी मेल करा. पार्टीचे कितें CECचे मिनिट्स जाला ते आपणाक मेल करा. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी आपले कॉन्फिडेन्शियल मिनिट्स कोणाक मेल नाजाल्यार WhatsApp नाजाल्यार कुरियर करिना. हें पयलीं लक्षांत दवरा आनी हें सगळ्यांक कळपाक जाय, आमदाराकूय कळपाक जाय. कित्याक तेचो जो नवीन कोण लिगल एडवायजर आसा पळय तो ताका सारको लिगल एडवायस दिना. ताका कळपाक जाय म्हणून आमी आमदाराक सांगलें तुका कितें पळोवपाक जाय, कितें तुका मिनिट्स ऑफ मिटींग पळोवपाक जाय, CECचो जो कमिटी आसली 5 जाणांची तेंच्यान जो रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट पळोवपाक जाय जाल्यार तूं यो ऑफिसान, तुजो टायम दी आनी तूं पळय. आमकां काय लिपोवपाचें ना. कित्याक हें आमी 3 वर्सांच्यान आमदारा कडेन रडटा. आमदारा कडेन हांव स्वता 5 फावटी लिटरली रडला दोळ्यांच्यान दुखां काडून की विरेश म्हाका आनी तुका डिवायड करपाचो प्रयत्न जाता, कॉन्स्पिरेसी जाता, ही खंय तरी बंद जावपाक जाय. तुजेय भुरगे हेतून इनवॉल्व आसा, तेंची नांवां सुद्दां ताका सांगलेली. आनी तेन्ना जेन्ना आमी एक्शन घेतली ती एक्शन जेन्ना हांगा CEC चलताली 7 CEC चालू केली आनी आमदारान आमकां मेल केलो की आपणाक पयलींच कितें तरी कमिटमेंट आसा, प्राय कमिटमेंट आसा, सो आपूण येवपाक शकना. पूण आमदार ते दिसा 8 सुमार चिमला पालकेक दिसलो आमकां. हांगा CEC येदी व्हडली मिटींग चलता, इतलो सिरियस इशू चलता आनी तूं थंय पालकी करता. तेन्ना भुरग्यांनी CECच्या बॉडीन डिस्कस केलें की तेका आनी जुलियसाक आनी टायम दिवपाचो ना. तेन्ना हें जालें. तें जाल्या उपरांत तेच्या ZPन पोस्ट घातलो म्हाजेर, तेच्या स्टाफांनी पोस्ट घातलो म्हाजेर, मनोज इनफ इज इनफ, आनी तुका दाखयता हें ते ऑडियो बिडियो सगळे धाडले तेंच्या सान आंद्रेच्या ग्रुपान. तेंच्यांनी जाय ते खूब उलयले. मागीर ते जुलियस जेन्ना इतले दीस केन्ना दिसोंक नासलो, तुमी सुद्दां जुलियसाक इतले फावटी आतां 2 म्हयने 1 म्हयन्यांक पयलो आसतलो की केन्ना तुमी लायफान पळोवंक नासतलो. ह्या आमदाराचो धेडो कसो जुलियस रावपाक लागलो, एवरी टायम तेच्या वांगडा दिसपाक लागलो, ताका दवरपाक लागले. कित्याक दवरपाक लागले की दाखोवपाक की हू इज सुप्रीम हें तांकां दाखोवपाक जाय. आयज थोडे म्हणटा मनोजाक इगो आसा, मनोजाक एटिट्यूड आसा. म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो जाल्यार ज्या जुलियसान म्हाका वायट उतार दिले तेन्नाच तो भायर पडपाचो, तेन्नाच तो आमदाराच्या देगेक सुद्दां उरचो नासलो. म्हाजेर जेंच्यांनी पोस्ट घातले, म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो, म्हाज्या बायलेचेर पोस्ट घातले, म्हाजेर पोस्ट घातले, म्हाज्या आवयचेर पोस्ट घातले,
त्याच पार्टेन आसचे नासले. ह्या पार्टेक लागून खूब दुख्ख सहन केलां हांवें. म्हाजो एक्चुअल कॅरेक्टर तो न्हू. हांव कितें आहा तें तोंडार दिता, पूण पार्टी खंय डॅमेज जावपाक जाय म्हणून एवरी टायम विरेशा कडेन हांव रडलेलो आसा, स्पेशली ह्या जुलियसाच्या बाबतींत, तेच्या स्टाफाच्या बाबतींत. आनी तांकां जी जी मदत करपाक जाय ते घालतात, पोस्ट घालता की मनोज परब जेलस जाता म्हणून. तेजेर हांव स्पेशल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलोच की मनोजान कितें केलां तें आनी पार्टेन विरेशाक लागून कितें केलां. स्पेशल प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फरन्स जातली गरज पडल्यार, आनी तेन्ना दाखयतली की पार्टेचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आमदाराक घडोवपाक तें. आयज तेजे जे भुरगे म्हणटात की आमी आमदाराक इंडिपेंडंट जिखोवपाक शकता आनी आमी आसा म्हणून पार्टी आसा म्हणून, दीस इज रॉंग. हें जेन्ना म्हटलां त्या दिसा ते भुरगे थंयसरले जे उलयला ते भायर पडपाक जाय आसले, पूण मनोजान तांकां भायर मारूंक ना. मनोजान एकट्याचेरूच एक्शन घेतली, म्हणजे CECन एक्शन घेतली. जो भुरगो 3 वर्सांच्यान नाटक करता. चिमलाची जेन्ना मिटींग जाली, चिमला युनिटी मॉलाची मिटींग जाली, पब्लीक मिटींग, त्या मिटिंगेक प्रत्येकाक भोवन सांगपाक लागलो प्रेसिडेंट चेंज करपाक जाय, हें करपाक. तो हें पासून उलयलो की विरेशाक आमी सांगला की आमी तेका आरजी तुका तिकेट दिना, तूं काँग्रेसीन वच म्हणून सुद्दां सांगला म्हणून सांगलें तेणी. ही उतरां आसली तेजी, आनी हें सगळ्यांक विरेशा कडेन वर्ड टू वर्ड डिस्कशन केला. वर्ड टू वर्ड तो कितें उलयला तें, अशें ना फाटी फुडें कांय ना, तोंडार विरेशाच्या सगळें आमी सांगलां. आनी तें आसतना पार्टेची नोटीस आसतना तेचो स्टाफ तेच्या वांगडा दिसलो, विरेश तेच्या वांगडा दिसलो, आनी कोण म्हणून आमी जे पार्टेचे प्रोटोकॉला प्रमाणे जी नोटीस धाडपाक जाय ते सगळे नोटीस आमी धाडले. तेजे रिप्लाय तुमी जाणा कितें सांगला तें अजयान तुमकां सांगला. तरी आसतना आयज आमी परते डिसिजन घेतला की विरेश CEC येयना, दुसऱ्या मिटिंगेक वचपाक ताका टायम आसा, दुसऱ्या गांवांत ताका वचपाक टायम आसा, पूण CEC घेवपाक ताका टायम ना. तो सांगता जो मेरेन आपणाक मिनिट्स मेळना, जो मेरेन आमकां CECचो बॉडीचो तो रिपोर्ट मेळना, तो पर्यंत आपूण येवचो ना. जेन्ना पार्टी तुका सांगता की तो रिपोर्ट तूं ऑफिसान येवन पळय, आमी तुका तो मेल करपाक शकना, कित्याक तुजे ऑफिशियल तुका मेल धाडलेले थोड्या मिडियाक लीक जाल्ले आसा. सो फाल्यां तें रिपोर्ट फाल्यां लीक जातले. तुका नोटीस येयला ती लीक जाली, तुका आनी कितें धाडलां तें लीक जालें. फाल्यां तूं प्रत्येकाक जर आमी अशें धाडपाक लागले मेलाचेर जाल्यार पार्टी रस्त्यार उरतली, रस्त्यार पडटली. खंयची पॉलिटिकल पार्टी आयज अशें रस्त्यार आपलें हें घालता? खंयचे कोण हें घालता, नोटिसी धाडटात ते भायर घालता. हय सांगता आमकां आपणें हें दी. आमी ताका सांगलें तूं यो ऑफिसान यो, ऑफिस बेरर आसतले, तूं यो, चॅक कर सगळें, तुका जाय तें पळय आनी तूं तो रिप्लाय कर. आनी तूं तुज्या पयलीं ब्लॉका वांगडा मिटींग घेता. जेन्ना हांगा ब्लॉक येता, 5 मेंबर कमिटी कडेन बसता, दादागिरी करून वयता, जेन्ना आमी ताका सांगता अशें घडलां म्हणून, तो पर्यंत जुलियसाक काडूंक ना, हें लक्षांत दवरा. तो पर्यंत काडूंक ना. जुलियसान हांगा खूब उलोवन गेलो, धुमशाणां घालून गेलो. आमी ताका सांगता हें सगळें जालां, तुज्या ब्लॉका कडेन मिटींग घे. खंयच्याय लिडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की म्हाजो ब्लॉक जर कितें करता, हांगांतल्यान जर गेला तेंच्या कडल्यान इनपूट घेवपाक जाय आसलो. ती विरेशान मिटींग घेवपाक जाय आसली आनी तेजो रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आसलो. तें सोडून तो आमचो रिपोर्ट मागता. म्हणजे CEC तुका ताका फटयता अशें दिसता काय? हो प्रश्न आमकां पडटा. येदी व्हडली CEC बॉडी तेज्या कडेन फटिंगगिरी करता काय? ताका विश्वास ना 5 मेंबर कमिटीचे. आनी जी कमिटी इन प्रेझन्स ऑफ विरेश बोरकर काडल्या, विरेश बोरकराच्या हांगा आसतना, चेराचेर आसतना तेणी हांगा हे अपॉयंट जाल्या. तेज्या स्टाफाक आफोवपाचें डिस्कशन जालां. तेणेच आपल्या स्टाफाक हांगा एका ब्लॉकाक हांगा धाडला. जाल्यार परतो तेंचो रिपोर्ट तेणी घेवपाक जाय आसलो न्हू. तो कित्याक घेवंक ना? वयल्यान प्रेसिडेंटाचेर डायरेक्ट टार्गेट, इनफ इज इनफ म्हणून म्हाज्या नांवान पोस्ट. आयज एक न्यू ZP जाता, ताका दिसता आपूण इंडिपेंडंट जिखला म्हणून, नाल्यार आमदारान जिखयला म्हणून. ताका सांगपाक सोदता जे सिंबॉलाचेर तूं जिखला ते सिंबॉल घेवपाक आमी रात दीस मेला तेन्ना तूं घरान आसलें, तेन्ना तूं पार्टेक लागून भोंवनासलें. हें तूं लक्षांत दवर. ही पार्टी घडोवपाक जें आमी केलां आनी ते सिंबॉलाचेर जे तूं जिखला पळय, त्या फुटबॉलाचेर, तो फुटबॉल कोमोवपाक हांगा कश्ट घातला भुरग्यांनी, केसी घेतल्या आपल्याचेर, पुलिसांचे नोटीसी घेतला, जेलीन रावल्यात रातभर. हें तेणी विचारपाचें न्हू. इतलें आसतना पासून हांवें एक्शन घेवंक ना. तरी मनोज जर इगोइस्टीक दिसता कोणाक, मनोजाचो एटिट्यूड आहा को दिसता, जाल्यार ताका हांव कांय करपाक शकना. आय एम सॉरी. तेच्या वयर आनी हांव आनी हें जावपाक शकना.
पूण जेन्ना पार्टी डॅमेज जाता, जेन्ना पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरसी जाता, जेन्ना सान अंद्रे आनी पार्टीच्या मदीं डिविजन क्रिएट जाता, जेन्ना म्हाज्या आनी विरेशाच्या मदीं डिविजन क्रिएट जाता, तेन्ना आमकां इंटरफियर जावचें पडलें. जेन्ना हें हाती भायर वयता कशें दिसपाक लागलें, तेन्ना ही गजाल आमी सीईसीन हाडली. नाल्यार हेच्या पयलीं आमी ही गजाल सीईसीन हाडूंक नासली. आमी 3 वर्सां फक्त विरेशाक हे गजाल सांगताले. पूण आयज असो लॉबिंग चल्ला, इंटरनल लॉबिंग चल्ला. त्या लॉबिंगेन पार्टी टेक ओवर करप, प्रेसिडेंट चेंज करप, सीईसी बॉडी चेंज करप, ऑफिस बेरर चेंज करप, हें सगळें कारस्थान फाटल्यान चल्लेलें आसा. तेची मिटींग जशें अजयान सांगलें गेल्या आयतारा मडगांव हांगा जाली. तेका तेंचो नवीन लिगल एडवायजर जो स्वता म्हणटा आदित्य देसाय, हेणी एडवायस केलो की पार्टी कोर्टान व्हरपाची. सगळ्यांक सांगलें तुमी मेल घरा बसा आनी मेल करा पार्टी कडेन एजीएम घेवपाची म्हणून. सो थोड्या भुरग्यांचे मेल येवपाक लागले आमकां एजीएम घेया म्हणून. हें जें कारस्थान चलता आनी हें कारस्थान चलतालें, हें आमकां 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं आमकां ही गजाल कळली की हें कारस्थान चलता. आनी आमी सगळ्यांचेर वॉच दवरपाक चालू केल्लो. हिंदू क्रिस्तांवांचे गजाली चलताले. कोण मेंबर कोणाच्या क्रिस्तांवाच्या घरा वचून क्रिस्तांव मेंबर क्रिस्तांवाच्या घरा वचून ताका फुलोवपाचो, हिंदूच्या घरा वचून फुलोवपाचें, हें सगळीं नाटकां चल्लेलीं. फंडिंगेचे उलयताले, आमकां हें दिना तें दिना, रिपोर्ट दिना. एवरी आमच्या पार्टी ऑल गोवा पार्टी मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना आमी क्लियर कट सांगलेलें कोणाक जर हिशोब चॅक करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय जाल्यार हे आनी हांगा ऑफिसान येवन चॅक कर. आमी ते तुमकां मेल करपाक शकना, वॉट्सॅप करपाक शकना. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी करिना. आनी आरजीपी पयली पॉलिटिकल पार्टी न्हू जे कोण मेंबराक काडटा. लोकांनी हांगा एमएलएंक काडलेले आसा, आपल्या राज्यसभा मेंबरांक काडलेले आसा, ऑफिस बेररांक काडलेले आसा, प्रेसिडेंटांक काडलेले आसा. सो अशें क्रिएट करून दाखोव नाका की एकूच पॉलिटिकल पार्टीची भुरग्यांक भायर मारता. हजारांनी भुरगे भायर आसा. भितरले 6 ते 7 अर्जीन काडला आसतले, 6 ते 7 अजून मेरेन हजारांनी भुरग्यांनी. एंटी पार्टी तर कितलेशेच करता अजून, पूण ते अजून तांकां भायर मारूंक ना. कित्याक आमी तांकां चान्स दिता, आमी तांकां पळयत आसा. सो हो जो नॅरेटिव्ह करता की मनोज उठ्ठा भुरग्यांक भायर मारता म्हणून, जाल्यार लिस्ट दाखया मनोजान कोणाक भायर मारला ते. येस, मनोजान जे मस्ती करता तांकां तेंच्या जाग्यार 100% दवरला. हो एटिट्यूड हांव दवरता. आनी त्या टायमार म्हाजो इगोय आसता, म्हाजो एटिट्यूड आसता. कित्याक हांव डिप्लोमॅटीक रावपाक शकना, हांव त्या टायमाचेर हंबल रावपाक शकना. सायलंट हंबल इज नॉट माय नेचर, म्हाजो नेचर न्हू. आनी सायलंट हंबल जर रावल्लो जाल्यार ही पार्टी आज घडची नासली आनी ही पार्टी आज टिकची नासली. म्हाज्या कडेन डिप्लोमॅसी ना, म्हाज्या कडेन नाका थंय बरेपणां करपाची म्हाका संवय ना आनी हांव ती करिना. आयज जे हें कारस्थान चल्लां, हें कारस्थान मोडून काडपाक लागून आमकां थोडो टायम लागलेलो, भितर पावपाक लागून थोडो टायम लागलेलो. ताका लागून आमी तुमकां कसले रिप्लाय दिवंक नासले. पूण एक तुमकां सांगता, ही पार्टी बंद पडपाक येवंक ना. ही पार्टी अशीच चालू उरतली. पूण जे कोणें हें कारस्थान केलां आनी हें करता तेंचेर एक्शन 100% जातली. तो मागीर कोणूय आसूं, हांव रिपीट करता, तो मागीर कोणूय आसूं. पार्टी इज सुप्रीम. पार्टीच्या वयर आमकां कोणूच लागना. हें सगळें घडटा आसता. आयज आमच्या प्रत्येक रेव्होल्युशनरी भुरग्याक दुख्ख जाता. थोडे भुरगे सेल्फलेसली काम करता, जे केन्ना टीव्हीचेर येना, केन्ना मिडिया फुड्यान येना, पूण पार्टेक लागून सेल्फलेसली काम करतात. पूण आयज अशे भुरगे आसा थोडे जे कारस्थान करतात, तांकां आमी कितलेच फावट सांगलेलें आहा की बाबा ह्या मनशा वांगडा तूं असोसिएट जावं नाका, बिकॉज तो एंटी पार्टी मनीस, तो आरजीच्या अगेन्स्ट मनीस, तेच्या वांगडा असोसिएट जावं नाका, तेच्या वांगडा दिसो नाका, तेच्या वांगडा कसले इश्यू घेवं नाका. ते घेवप, हिंदू क्रिस्तांव वचोन करप, भुरग्यांक ब्रेन वॉश करप, हें सगळें कारस्थान फाटल्यान चल्लां. फक्त आरजी ब्रेक करप, आरजी सोंपोवपाक न्हू, तर आरजी टेक ओवर करपाक. येदें व्हडलें हें जें साम्राज्य उबें केलां आरजेन, जे येदें व्हडले पार्टी उबी केल्या, ही रेडीमेड खावपाक थोडे आतां तयार जाल्ले आसा. जे स्वता एडमीट करता की 3 वर्सां आमी नासलेत म्हणून, पूण आतां तांकां पोटान तेंच्या हें जागलां की इलेक्शन लागीं पावलां, सो पार्टी टेक ओवर करपाची, लिडरशीप ब्रेक करपाची. आनी इन अ वे ते एका बाबतींत सक्सेसफुलूय जाले. आमदारां मदीं, पार्टे मदीं, आमदारां मदीं, म्हाज्या मदीं एक रिफ्ट करपाक, एक डिवायड करपाक इन अ वे ते सक्सेसफुलूय जाले. ते आमी अजिबात हांव डिनाय करिना, सक्सेसफूल जाले. पूण
हें आमी चिंतपाक जाय की हे जे फोर्सीस आयज स्पेशली आदित्य देसाय आसलो मनीस या लिसियो रोंकाना आसलो मनीस जे आयज पार्टी डिवायड करपाक सोदतात, भुरग्यांक ब्रेन वॉश करपाक सोदता, भुरग्यांक मिसगायड करता, फोटिंगपणां सांगता, नाका जाल्ले गजाली आवट करता. आयज ते कितें करता, कशें करता हें आमदारान लक्षांत घेवपाक जाय. आनी हेच्याय बद्दल अशें न्हू की नवीन कितें, हेच्याय बद्दल आमदारा कडेन हांव पर्सनली उलयल्लो आसा. कोण कितें करता, कोण कशें डिवायड करता, कितें चल्लां. आनी आमदारान सदांच डिनाय केलें की आपूण तांकां तेंच्या थोड्यांक कोण नांव आहा तेंच्या कडेन आपूण असोसिएट ना म्हणून. पूण आयज कळोन येता की खुबशे गजाली जे डॉट्स आमी चिंतलेले ते आयज सामके कनेक्ट जायत आसा. हितून हो आदित्य देसाय एक पेज चलयता, रियलिटी स्टेट ऑफ कल्ली गोवा काय कितें तरी एक पेज आसा तेची. ती पेज तो स्वता चलयना, तो पेज शुभम सावंत मांद्र्याचो आनी सावड्ड्याचो अनूप नायकूच म्हणलो अनूप नायक ह्या दोग जाणांच्या थ्रू तो पेज चलयता. हो आदित्य देसाय हो इतलो कावड आनी भिवकूड मनीस, तो स्वताचें कांय करिना. काल म्हाका एका भुरग्यान फोन केलो जेंकां तेणी ब्रेन वॉश केल्लो. त्या भुरग्यान म्हाका डायरेक्ट सांगलें की आदित्य देसायन म्हाका फोन करून सांगलें की तूं दुसऱ्याच्या कोणाच्या तरी नांवार एक सीम कार्ड परचेस कर आनी आपणाक दी. दुसऱ्याच्या नांवार सीम कार्ड परचेस कर आनी आपणाक दी, कित्याक तांकां फेक पेजीस चलोवपाक जाय. म्हणजे फाल्यां जर कितें इन्क्वायरी जाली, सायबर हेतून गेले सेक्युरिटीन जाल्यार आपलें नांव येवपाक जायना. हो तेचो सदांच अजेंडा आसता. म्हाका गेल्या फावटी समन येयलो 39A तेन्ना ह्या आदित्य देसायकूय समन येयलो. हांव PI कडेन बसला पणजे आनी हो PSI कडेन बसला. हो आदित्य देसाय जो आयज 3 वर्सान एक्टीव जावन लिगल एडवायजर जाला आमदाराचो, जो पार्टी कोर्टान व्हरपाचे गजाली करता, टेक ओव्हर करपाचे गजाली करता, फोडपाची गजाली करता, ह्या आदित्य देसायन केन्नाच आरजीचे पोगो पॅम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंक ना. तेणी स्वताची पॅम्पलेट 2022 प्रिंट केल्ली. एक सायको मनीस तो. ताका नांवूय दवरला, तें घेयना हांगा. पूण तो सायको मनीस आयज जे भिवकूड गजाली करता पळय, हो PI कडेन बसला. PI ताका म्हाका विचारता बाबा तूं आसलो ना, आमी सांगलें बाबा हांव आसलो, गेल्ले विश्वेच्या दारार गेले, सगळें आमी सांगलें. हो थंय बसला, हो न्यू मेंटर आमदाराचो विरेश बोरकाराचो आनी न्यू लिगल एडवायजर. हो PSIक सांगता आय वॉज नॉट देर फॉर प्रोटेस्ट म्हणटा, आय वॉज देर फॉर दॅट एनवायरमेंट प्रोटेस्ट म्हणटा. हांव नासलोच म्हणटा आझाद मैदानाचेर, आय वॉज नॉट देर म्हणटा. हांव प्रोटेस्टाक नासलोच म्हणटा तो. हांव विरेशाच्या प्रोटेस्टाक वचोकूच ना. इतलो कावड, इतलो भिवकूट तेणी सांगचें आदीन हें स्टेटमेंट तेणी दिवंक ना म्हणून. नाल्यार तुमी RTIच्या थ्रू काडा आदित्य देसायचें स्टेटमेंट इन पेंजीम पुलीस स्टेशन. जो मनीस आपूण ते आमदारा वांगडा आसा म्हणून सांगपाक भियाता, हो आमदाराक हेज लिगल एडवायस करता. ह्या आमदाराक कळपाक हें सांगता की ज्या मनशाक घेवन तूं हो खेळ खेळटा, ज्या मनशाक घेवन ह्या भाड्याच्या बैलांक घेवन हें जें कॉन्स्पिरेसी चल्ला, हे भाड्याचे बैल तुज्या वांगडा रावपाचे ना, भिवकूड, हे कावड म्हणून फेक प्रोफायल करून, फेक पेजीस करून नॅरेटिव्ह सेट करता. हेंच्या कडेन कापासतात ना डायरेक्ट पोस्ट घालपाक. आदित्य देसाय आयज तेका खूब उमेद की हांव तेज्या कडेन खूब काम केलां. तेका खूब उमेद न्यूजार येवपाचें, मिडियार येवपाचें. पूण आयज जर तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक मिडियाचेर तो उलयता, वचोन म्हणजे तेका तें आतां हें जालां सामकें, उमेद खंय येयल्या. पूण ज्याच पुलिसान जर फोन मारीत न्हय पेज कोण रन करता म्हणून जाल्यार हो लिपतलो, घरा पुण्याक वयतलो. हो पुण्या आसतालो, हो समतो पुण्याक वयतलो, आमदार हांगाच आसतलो, नाल्यार आमदाराकूय पुण्याक वयचो पडटलो. ही परिस्थिती हेंची आसा. हे भाड्याचे बैल आयज आरजीक टार्गेट करपाक सोदता, आरजीक सोंपोवपाक सोदता, आरजीक भेशणोवपाक सोदता. अरे बाबा, आमी जेन्ना भायर सरलेले, परतो रिपीट करता, आमी आमचो जीव हातीन घेवनूच भायर सरला. सो तुमी आमकां शिकोवनाका पार्टी कशी चलोवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली, तांकां जेन्ना मिडियान विचारलें की तुमी CEC मेंबर आसले, तुमी नासले तेन्ना तुमी कित्याक भितर, ते सांगता आमी पर्सनल लायफान बिजी आसले म्हणून. कोण सांगता आमी गांवा पुरतीच वावरता म्हणून. आनी तांकां आतां पार्टी चलोवपाक जाय. जेंकां CEC मिटिंगेक येवपाक टायम नासलो एक वर्स, ते आयज पार्टी चलोवपाचें उलयता. हे खंयच्यान येयलें? ही उमेद पार्टी चलोवपाची, पार्टेक लागून काम करपाची मदींच कशी उमेद येयली? कितें जालें? कसलो असलो मदींच उजो पेटलो जो पालवल्लो तो?
सो हेतून हांव लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदतां की एक व्हडली कॉन्स्पिरेसी चल्ल्या पार्टीच्या अगेन्स्ट विदीन द पार्टी. जे दुख्खद गजाल आसा, भितर एक्सटर्नल फोर्सीसूय थोडे आसा, ते आमी सद्या चालू आसा आमचें फायंड आवट करप कोण कितें कशें करता तें. बट इतलें तरी 100% आसा की पार्टीच्या भितर फूट घालप, पार्टी आपल्या हातीन घेवपाची कॉन्स्पिरेसी चल्ला. तांकां म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून देंवोवपाक जाय. हांवें CEC ग्रुपान विरेशाक डायरेक्ट मेसेज घातलेली, तुका पार्टी जाय जाल्यार यो आनी पार्टी व्हर, ऑफिसान यो, पार्टी तुका फूल हँड ओवर करता. घे, तुका पार्टी जाय मरे, तुज्या भुरग्यांक कोण आसा तुजे ते भाड्याचे बैल, तांकां पार्टी जाय मरे, यो पार्टी घेवन चल. CEC ग्रुपान, व्हॉट्सॅप ग्रुपान हांवें मेसेज घातली, म्हाका कांय पडलेलें ना. इतलें आसतना मडगांव मिटींग जाली, कॉन्स्पिरेसी मिटींग, सिलेक्टेड भुरग्यांक आपयले. तेन्ना मागीर हांवें चिंतलें की जे असली फालतू कॉन्स्पिरेसी पार्टे वांगडा करता, हे पार्टेक खंयसरूय व्हरून भाड्याक घालतले. तांकां पार्टी दिवपाची ना, तांकां पार्टी हँड ओवर करपाची ना. आनी त्या दिसा हांवें म्हाज्या फेसबुकाचेर पोस्ट घातले, कित्याक जेंकां हांव सांगता हे आनी पार्टी घेवन चला. 2017 जेन्ना आमी चालू केले, 19 जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स NGO रजिस्टर केलो सोसायटीच्या अंडर, तेन्ना हांव प्रेसिडेंट नासलो, विरेश बोरकर प्रेसिडेंट आसलो. जेन्ना पार्टी रजिस्टर केली तेन्ना विरेश बोरकर प्रेसिडेंट आसलो. म्हाका जर पोजिशन जाय आसलें, म्हाका जर तो व्हॅल्यू जाय आसलो, जाल्यार हांव ते पोजिशनान घेवपाक शकतालो. म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून काय पगार मेळना, म्हाका काय कोण कंपनीची गाडी ना, नाजाल्यार म्हाका कोणें घर दिवंक ना पार्टेन. जेन्ना 2023 मिटींग जाली तेन्ना विरेश प्रेसिडेंट आसलो, तेन्ना विरेशान सांगलें आपणाक दोनूय हें सांबाळचें ना, तेन्ना भुरग्यांनी म्हाका सिलेक्ट केला. हांव स्वता जावंक ना. ते व्हडले मिटिंगेक जनरल बॉडी मिटिंगेक सिलेक्ट जाला, ती जनरल बॉडी वील डिसायड. तुमकां जर जाय आसलो, मनोज नाका आसलो जाल्यार मनोजाक जेन्ना तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतालो, तुमच्या कडेन मिटिंग्स घेतालो, तुमच्या कडेन उलयतालो, प्रोटेस्टाक मेळटालो, तेन्ना मनोजाक डायरेक्ट तोंडार सांगपाक जाय आसलें, बाबा मनोज तूं आमकां नाका म्हणून. म्हाका पोजिशन घेवन काय करपाचें ना, म्हाजें काम विदावट पोजिशन हांवें हेच्याय पयलीं केलां आनी ह्याय फुडें हांव करतलो. म्हाका पोजिशनाची गरज ना. फाल्यां ते म्हाका खंयसरूच पोजिशन घेवन म्हाका कसलेंच बेनिफीट ना. जाल्यार जेन्ना हें सगळें आसतना ही जी कॉन्स्पिरेसी चल्ला ती कित्याक आनी कशी, हें जसो टायम वयतलो तेची उत्तरां सगळीं आन्सरां लोकांक ऑटोमॅटीक कळटली. आमी ते आतां तुमकां सगळे गजाल सांगना, आमच्या कडेन भरपूर इंटरनल गजाली आसा. पूण तुमच्या कडेन ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं सगळें चित्र तुमच्या फुड्यान उक्तें जातलें. सो प्रेस भावां कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की मातशें तुमी पेशन्स धरपाचें, कित्याक थोड्या गजालींक, सगळ्याच गजालींक प्रूफ नासता, तेन्ना थोड्या गजाली टायम वील स्पीक, टायम उलयतलो. आनी तो टायम आतां चड टायम उरलेलो ना. सगळें कळटलें हें कित्याक चल्लेलें, कशें चल्लेलें, कशें चल्लां, कोणें केलां. सो आमी इतलेंच लोकांक सांगपाक सोदता की तुमी जो आमकां सपोर्ट दिलो आनी दितात आनी दीत आसात, त्या सपोर्टाक लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. तुमचे मॅसेजीस येता, कॉल येता, खुबशे जाणांचे हांवूय कॉल घेयना, कित्याक आमी सद्या त्या मायंड फ्रेमान ना की कोणाचे कॉल घेवन हें सगळें एक्सप्लेन करपाक. म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हें तुमकां सांगपाक की हें सगळें कितें घडलां, कशें घडलां आनी कशें चालू जालां आनी आतां मेरेन खंय हें पावल्लें आसा तें. आतां तर इतल्या लेवलार पावलां की आतां आमी आयकलां की आतां कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर मिटींग्स जावपाच्या, दुसरो ग्रूप तयार करपाक, पार्टी विदीन पार्टी करपाक. आतां ताका आमदार लीड करतलो काय आदित्य देसाय करतलो काय लिसिओ रोंकान करतलो काय आनी कोण करतलो तें पळोवपाक जाय. हांगा कितें जालां, माजार दोळे धापून दूद पिता, ताका दिसता ताका कोण पळयना म्हणून. आयज आर्जीन कितेंय गजाल घडटा, फायनली ती गजाल म्हाज्या कडेन पावता हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. हांव घरा बसों नाल्यार आनी खंय बसों, तुमी दोळे धापून जें दूद पिता तें दूद कितलें पिलां, ताका हळद घालून पिलां काय आनी कसलो फ्लेवर घालून पिलां, हे सगळे गजाली म्हाज्या कडेन पावता आनी पावल्ले आसा. तुमच्या मडगांव मिटिंगेक कोण कितें उलयलो, कोणाक प्रेसिडेंटाचो राग येयलो, कोणाक आनी कसलो राग येयलो, कोणाक फंडिंगेचें हें जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक पार्टी टेक ओवर, सगळें A to Z आमच्या कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. A to Z
आनी जर म्हाका तो इगो आसलो आनी एटिट्यूड आसलो जाल्यार तुमी त्याच दिसा ज्या दिसा पोस्ट घातला त्याच दिसा तुमी भायर आसपाचे पार्टींतले. पूण आजून हांवें पाशियेंस काडला, जशें हेच्या पयलीं काडला. जुलियसा वांगडा 4 वर्सां काडलें, तेज्या स्टाफा वांगडा 3 वर्सां काडलें आनी भुरग्यांक खुबशे जाणां वांगडा 2-2 वर्सां काडले. सो तशें तुमच्याय कडेन सद्या हांवें पाशियेंस काडलेलें आसा. म्हाजो तो नेचर न्हू, पूण तो नेचर हांव फक्त पार्टेक लागून तो हांव दवरता. आनी वी आर नॉट द फर्स्ट पार्टी कोणाक भायर मारपाक. अशे खुबशे पार्टी आसा जेंच्यांनी भायर मारले. हांव मागता विशेशा कडेन की लास्टीनी कन्क्लूड करपाचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी तुमच्याच माध्यमाच्यान सगळे जे कोण फोन मारताले आनी जेंकां आरजीचे पडलेले आसले तांकां सॉरी म्हणटा. कित्याक हो जो फेज आसा तो खंयच्याय घराक सुद्दां जर फॅमिली जर रावता तांकां सुद्दां खूब डिफिकल्ट. तेच फेजींच्यान आमी सगळे वयता. कित्याक हें आमी फाटल्या 1 वर्स 1.5 वर्स पयलीं अशें केन्ना चिंतून आयलें हे लेवलाक पावतलें म्हणून. पूण एक इंटेन्शनली पार्टी ब्रेक करपाची कॉन्स्पिरसी चालू आसा. आनी ही तुमी पळयल्या. पयर जेन्ना इतके दीस आमी ओगी आशिल्ले, आमचे अगेन्स्ट वेगवेगळे पोस्टर्स येताले, वेगवेगळे फेक पेजीस करून आदित्य देसाय हो फेक पेजीस ताका आमी पयलींच्यान वळखता. कशे तरेन तो पेजीस सांबाळटा, कशे तरेन तो भुरग्यांक यूज करता जेंकां अशे आवय बापायंचे हें आसता तांकां ते तरेन त्यो पेजी चलिल्ल्यो तरी सुद्दां आमी ओगी रावले. पूण जेन्ना मडगांव मिटींग जाली तेन्नाच्यान जो बस जालो तो तुमकांय खूब जाणां आवडलो ना. तो तुमी तेन्नाच पळयतालो. पूण आमी हे पयलींच्यान पळयत आशिल्ले. विरेशा कडेन पर्सनली मिटींग जाताल्यो वेगवेगळ्यो. लास्ट 2 वर्सां आमी म्हणटाले कित्याक हे नॅरेटिव्ह सेट करता हें क्लियरली दिसतालें की मनोज वर्सीस विरेश हें चालूच आशिल्ली इतकी वर्सां. पूण विरेशाक फक्त एक सिंपल व्हिडिओ काड म्हणून सांगलेलो. तो व्हिडिओ ताणें केन्नाच काडलो ना. सिंपल व्हिडिओ जसो व्हिडिओ जेन्ना म्हाजे आनी मनोजा भितर जेन्ना बेश्टें हें जाल्लें आमी तें नॉर्मली करता. पूण तुमकां लागून तें न्यू आशिल्लें. पूण म्हाका तें एक्सप्लेन करपाक करून जेन्ना तें क्लियर जालें सेम तरेन तेन्नाच सॉल्व जाता आशिल्लें 2 वर्सां पयलीं. पूण ताणें तें केन्नाच केलें ना. आनी आयज जेन्ना हे स्टेजीर पावले आनी आमकां तुमकां इतकें हें करून ती प्रेस घेवची पडटा हेजे हेतून आनी दुख्खद अशें कांय ना. दुसरी गजाल जशें मनोजान म्हणलें आतां की आमी एक 7-8 दीस पयलीं सांजो जेन्ना मडगांव जी मीट जाला तेजे पयलीं कित्याक हें आमकां नाका असले पॉलिटिक्स करपाक जर आमी येवच ना. आमी स्वताक रेवोल्युशनरी म्हणटा आनी रेवोल्युशन करूनच हें आयज कितें तें घडलां इतकें बरें. तेन्ना क्लियरली CEC ग्रुप जे ग्रुपान विरेशू आसा ते ग्रुपान क्लियरली मनोजान सांगलेलें की पार्टी जाय जाल्यार तुमी घेयात म्हणून. तेणें उलयलें तुमकां एक वेळ विश्वास दिसचो ना. पूण हे पळय ह्यो त्यो मॅसेजी CEC ग्रुपान आशिल्ल्यो. मनोजान ते क्लियरली सांगलेलें की पार्टी घे म्हणून. पूण तेंच्यांनी पार्टी ब्रेक करपाक पार्टेन अशें भितर हें चालू जालें की एक लिडर हाय लिडर करपाक अशे तरेन ती मिटींग घेतलेली. म्हणल्यार मनोजा पेक्षा आपूण व्हडलो लिडर हे तरेन कितें चिंतता विरेश कितें चिंतता हें आमी इमेजीन करपाक शकना. अशे तरेन आसा. आयज जेन्ना हें घडटा तेन्ना ताका पडलेलें ना बाबा हांगा CEC मिटिंगेक येवपाचें. जावं आमी जेन्ना पर्सनल आमी पयलीं फ्रेंड्स पयलीं आमी मागीर पॉलिटिकल आउटफीट जाल्या. पूण तेजे पयलीं आमी फ्रेंड्स. ताका कितक्योश्योच आमी मॅसेजीस केल्यो, वॉट्सॅप कॉल्स केले, कॉल केले. पूण एकूय दीस केन्ना ताणें तेजेर रिप्लाय दिवना. आनी आयज सकाळ फुडें म्हाका फर्स्ट रिप्लाय येयला की आपूण आयज येवपाक शकना आनी आपलें कितें तें अजयान जें एक्सप्लेन केलें तें सगळें एक्सप्लेन करचें पडटलें तुमकां. पूण हे तरेन हें घडटालें भितरल्यान सगळें. आनी ताका जेन्ना आमी म्हणलें की आमी पर्सनली मेळुया म्हणून जाल्यार तो रेडी ना. हें कित्याक घडटा खबर ना ताका. कितें चल्लां तें कोण ताका भितरल्यान हें करता तें खबर ना. ताका बाकीचें कितें आयज ताका सपनां पडटा आसतलीं मे बी की आपूण खंय तरी आमच्या आरजे वांगडा रावत जाल्यार आपले त्रास जातले जावं आनी कितें तें ताका तुमी विचारपाक जाय मुद्दम जेन्ना मेळटा तेन्ना. कित्याक तो फेसबुकार पीस म्हणून घालता पूण आमच्या हांगा लायफ हॅल जाल्ल्या. प्रत्येक जाणा मिनटां कॉल सेंटर कशें फोन करता आनी सगळ्यांक फोन घेवपाक पॉसिबल ना. कित्याक ही पार्टी एक काळजांतल्यान म्हणल्यार काळजांतल्यान जाल्ली एक पार्टी. ही बेश्टीच पॉलिटिकल पार्टी न्ही. हांव पयलींच्यान हें जें पळयता कित्याक आयज जो मनीस म्हाज्या सायडीक बसला मनोज परब ते मनशान आयज एकूय एस्टाब्लीश लिडर घेयनासतना म्हणल्यार तो कोण ASI नाशिल्लो, PSI नाशिल्लो जावं IPS आशिल्ले अशें कोण तरी व्हडलो एडवोकेट नाशिल्लो अशें लिडर घेयनासतना आयज 100 ऑफ लिडर तयार केला. आनी विरेशूय तेजोच एक
हें म्हणटसो आमी तेजोच एक भाग, पूण आयज हो विरेश आमकां आयकना जावं आमचे कडेन आयज ताका एक टायम ना म्हूण सांगता आपल्याक. जेन्ना आमचे हे फाटल्यान जे CECचे मेंबर बोले तेंच्यांनी खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमच्या माध्यमाच्यानूय खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमचे थोडे एडिटर्स आसा हे आसा तांकां पर्सनली मेसेज धाडली विरेशाक येवन मेळपाक लाय म्हणून, पूण तो थंय रेडी ना. आनी हेंच्यांनी जेन्ना मेसेज केल्ली तेन्ना ताणें क्लियरली सांगलें की आपल्याक टायम ना म्हणून हें पळोवपाक. जेन्ना एक घर फुट्टा, एक घर मोडटा, इतके जे सॅक्रिफायसान जे तयार केले ते घर जेन्ना मोडटा तेन्ना तुका टायम ना म्हणल्यार तुजी मेंटलिटी खंय आसा ती खबर ना. आनी ही पार्टी प्रत्येकाक सांगपाक एक नॅरेटिव्ह तेंच्यांनी सेट केल्लो, स्टार्टिंगच्यान सेट केल्लो की पार्टी बंद उडयता म्हणून. सगळ्यांनी क्लियर केला तेजेर पार्टी बंद उडोवपाक लागून तयार केल्ली ना. हे पार्टीन जें कितें पयलींच्यान पळयलां तांकां खबर आसा ही पार्टी कशी तयार जाल्या. ही पार्टी अशीच बंद जावची ना. ही पार्टी एक काळजांतले गोंयकारांची आपली पार्टी म्हणून खंय प्राउडली सांगता गोंयकार, ही पार्टी अशी बंद करपाक न्ही. तुमी कितेंय नॅरेटिव्ह सेट करा. आमी आयज समर्थ आसा हांगा जितके बसले ते आमकां पयलींच्यान संवय आसा. आमी डायरेक्ट वयल्यान कोण तरी पयशे घेवन पडलेले तसले मनीस न्ही. ही पार्टी आमी एक्टीव दवरपाक जावं पार्टी घट दवरपाक आमी समर्थ आसा. कित्याक आयज ही पार्टी बेश्टीच जाल्ली ना. ताका लागून सगळ्यां कडेन मागता की तुमी बेश्टेच हें जावं नाका की पार्टी बंद अशें कांय जायना. हेजेर तुमकां ते मुद्दम हें करता की पार्टी बंद जातली आनी ते ब्लेम गेम स्टार्ट जातले आनी थंयच्यान ते नॅरेटिव्ह आनी तेंचो तो स्ट्रॉंग जातलो म्हणून. देव बरें. कितें क्वेश्चन एकटो विचार पळय. पार्टीचे कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय ते पार्टीच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जनरल बॉडी मिटींग जाता. आमी कितें बाय लॉ करपाक जाय ते लॉ सगळे आमी फॉलो करता. आयज कितें जालां, थोड्यांक पार्टीचें कॉन्स्टिट्युशन कितें तें खबर ना, थोड्यांक जनरल बॉडी मिटींग कितें तें खबर ना. सो ताका लागून ते प्रेस कॉन्फरन्स घेता ना जाल्यार म्हणून सांगता न्हू. जेन्ना सायको लिगल एडवायजर जेन्ना आसा, जर कितें लिगल एडवायस दितलो आनी कितें सांगतलो पळय ते आमी जाणा. सो आमी जर कायदो एवरी वर्स आमकां पार्टीचो रिपोर्ट धाडचो पडटा. एवरी इयर आमकां पार्टीचे मिनिट्स हें तें सगळें धाडचें पडटा. जर आमी पार्टीचें कॉन्स्टिट्युशन जर खंय तरी फॉलो करूंक नासले, ते सांगता तशें जनरल बॉडी मिटींग तेंच्या प्रमाणे घेवपाक जाय ती घेवंक जर नासली जाल्यार आमकां समन येवपाचें, आमकां इलेक्शन कमिशना कडल्यान लेटर येवपाचें, आमकां रिप्लाय दिवचो पडटलो आसलो, आमकां जनरल बॉडी मिटींग घेवची पडटली आसली. सो तुमकां सगळ्यांक इतलेंच सांगता, जें कितें आमी करता तें बाय लॉ जें कॉन्स्टिट्युशन आसा पार्टीचें तेच्या प्रमाणे करता. इलेक्शन कमिशन आमचो बापूय, त्या बापायक कितें आमी दिवपाक जाय तें सगळें दिता आनी त्या रितीन ही पार्टी सुरळीत सगळ्या तरेन चल्लेली आसा. आमकां फाटीं पळय लक्षांत दवर, AGM तुमच्या मार्फत आतां एक सांगपाक सोदता की जी जनरल बॉडी मिटींग आसता ती मिटिंगेचो टर्म आसता 4 वर्सांचो. आयज जे ते म्हणटा पळय मार्चान आमचो टर्म काबार जालो म्हणून, आमची जी जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली 2023 जानेवारी, आमचो टर्म काबार जाता जानेवारीन म्हणून 27. सो तांकां जे परतो रिपीट करता, जे लिगल एडवायस करता आनी जे ब्रेन वॉशिंग चल्लां म्हणजे भुरग्यांक भडकोवपाचें काम चल्लां. म्हणजे तुमी पार्टी इल्लिगल चलयता, हे दादागिरी करता, आमकां काय रिपोर्ट दिना. आमचे ऑल गोवा पार्टी एक्टीव मेंबर्स मिटींग आमचे 2 जाले. त्याच्या भायर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग्स जातात कंटिन्युअस. त्याच्या भायर आमचे सेलिब्रेशनाची मिटींग जाली, आमचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे मिटींग्स जाता, असे कितलेशेच मिटींग जाले. सो तेन्ना केन्ना हो प्रश्न येवंक ना. आयज मदींच कोण तरी एक सायको तो आदित्य देसाय लिगल एडवायजर येता आनी भुरग्यांक फुलयता की AGM जावंक ना आनी भुरगे आमकां मेल करता. म्हणून कायद्याची नॉलेज आसपाक जाय. म्हाकाय खंय तरी वायट दिसता की ज्या भुरग्यांक आयज घडयला, ज्या भुरग्यांचेर हांवें इतली मेहनत केला, आयज ते भुरगे खंय तरी त्या लेवलाचेर पावूंक ना. त्या लेवलाचेर ते पावपाक जाय आसले, त्या लेवलाचो तेंच्यानी अभ्यास करपाक जाय आसलो. हांव सदांच भुरग्यांक सांगता कितेंय करच्या पयलीं अभ्यास करा, स्टडी करा. प्रेसाक बसच्या पयलीं सुद्दां स्टडी करा. प्रेस कॉन्फरन्साक बसता, इंटरव्यूक वयच्या पयलीं अभ्यास करा विशयाचेर आनी करा. सो अभ्यास जेन्ना करिना, सायको लिगल एडवायजरांचेर जेन्ना तुमी आयकता तेन्ना असले परिस्थिती आनी नसली प्रेस कॉन्फरन्स. कालूच तुमी पळयला कितें प्रेस मनाक दुख्ख जालें की RGचें ऑफीस आसतना, जेचे 70,000 आमी रेंट भरता, तेचें ऑफीस आसतना खंय तरी भाड्याच्या हितून भाड्याचे बैल कशें मिटींग प्रेस कॉन्फरन्स घेवप एक दुखद घटना आसली. आमकां जर सांगलेलें ऑफीस ओपन आसता 6 मेरेन हांगा येवन ऑफिसान येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक शकताले, पूण तेंच्यांनी ती घेवंक ना. कित्याक कोण तांकां कितें करता कितें तें तुमी जाणा.
मनोज त्यानं आतां विचारलें एन्युअल बॉडी मिटींग तुमची एन्युअल 4 इयर्सांक एक फावट जावपाची पळय जनरल बॉडी मिटींग आसता पळय ही पार्टी हांगा जनरल बॉडी मिटींग आसता. जनरल बॉडी मिटींगेचो टेन्युअर आसता 4 वर्सांचो. ते 4 वर्सान तूं एकदां जाल्या उपरांत ती 4 वर्सान तुवें घेवप ती खंयसरूच कॉन्स्टिट्युशनान एवरी इयर घेवप ना. पूण आमी ऑल पार्टी मेंबर्स मिटींग म्हणून एवरी इयर घेता. जे आमी 2024 घेतले, 25 घेतले, 22 घेतले, 23 घेतले. आमी ऑल गोवा मेंबर्स, ऑल गोवा एक्टीव मेंबर्स मिटींग घेता आनी त्या मिटींगेक हें सगळें आमी डिस्कस करता. पार्टी कशी फुडें वयतली, मेंबरशीप कशी करपाची, कोणें कितलें करपाचें, फंडींग कशें हाडपाचें, ECS कितलें करपाचें, सगळें आमी त्या मिटींगेक डिस्कस करता. सो आयज थोडे नेरेटिव्ह सेट करता की आमी मिटींगूच घेवंक ना, कोणाक कांय सांगोंकूच ना. म्हणजे आयज इतले म्हणून कालची प्रेस कॉन्फरन्साची गडबड कित्याक जाली तेंय सांगता तुमकां. जे भुरग्यांक हांव रेव्होल्युशनरी म्हणून ट्रेन केल्ले ते सत्य उलोवपाक केल्ले, ते फटींग उलोवपाक न्हू. जेन्ना ते फटींग उलोवपाचे आसले पळय म्हणून ते काल गडबडले. ते फटींग उलोवपाचे आसले म्हणून ते गडबडले. जर थंय सत्य उलोवपाचे आसले कोणाचे अगेन्स्ट, जर थंयसर कोणाक एक्सपोज करपाचो आनी कितें आसलें जाल्यार ते जर सत्य आसले जाल्यार ते गडबडचे नासले. तुमी जी तेंची ज्या रितीन धजा उडयल्या पळय तेन्ना म्हाकाय दुख्ख जालें. खंय तरी आयज हांवें जे घडयल्ले रेव्होल्युशनरी आयज थंय गडबडटा म्हणून प्रेसाक बसून. म्हणजे हांवें 4 वर्सां ह्या 9 वर्सांक केलें कितें, हांकां उलोवपाक सुद्दां धड हांवें शिकोवंक ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. पूण मागीर हांवें चिंतलें बाबा ते उलयले तशें कित्याक. हेच्या पयलीं ते प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, हेच्या पयलीं ते व्हिडियोज काडटाले, हेच्या पयलीं ते प्रोटेस्ट करताले, इश्यू घेताले. पूण जालें कितें, कित्याक हो कोण तरी एक नेरेटिव्ह सेट करून तेंच्या फुड्यान दवरले, ती स्क्रिप्ट दिली आनी ती स्क्रिप्ट सारकी पाठ जावंक नासली. ना एकूच एड करता, ताका एड करता की पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट. त्या ऍक्टान खंयसरूच बरोवंक ना की एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग घेवपाक जाय म्हणून. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान खंयच बरोवंक ना की एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग घेवपाक जाय म्हणून. जनरल बॉडी मिटींग जी आमी जानेवारी 23 घेतला ती आमी जो आमचो टर्म सोंपतलो तेन्ना घेतले आनी तेन्ना मागीर कितें आसा तें ऑर्गनायझेशन जातलें. 4 वर्सां टर्म. आता कितें जाता सांग, तूं आतां ताका सायको म्हणलो बरोबर. सो तुमी फेसबुकार भाशा जी वापरता ती आमी पळयत जाल्यार इतलें दिसता की बाबा प्रेजिडेंट वापरता हे तुमी पदारी. तूं आतां ताका सायको म्हटलो, फाल्यां तुका जर डबल सायको म्हणू शकता, बसल्यार ते ट्रिपल सायको म्हणू शकता. सो तुमी ते मातशी लेवल देंवयता कशें दिसता. काय तूं म्हणटा तुजें पर्सनल ना पळय लेवलाचेर सांगता. कित्याक तुमी ह्या पार्टी वांगडा असोसिएट ना, नाजाल्यार पार्टी घडयतना तुमी नासले. ही पार्टी खंयच्या घामान आनी कश्टान आमी घडयला ते आमकां खबर आसा. त्या पार्टेच्या अगेन्स्ट जेन्ना कितें जाता आमकां न्हीद पडना, आमकां झेम पडना. आमी घराक कशें रावतात, कितें करतात आनी खंयच्या प्रेशरान आनी टेन्शनान तें आमकां खबर आसा. जर म्हाज्या भाशेचो कोणाक प्रॉब्लम जाता हांव परतो सांगता ताका आय कॅनॉट हेल्प. हांव कोणाक हांगा प्लीज करपाक येवंक ना आनी हांवें कोणाक लोकांक गाळयो मारूंक ना. आनी हेच्याय पयलीं जर हांव कोणाचेर चडला आनी कोणाचेर रागान उलयला जाल्यार जेका लोक घरान बसून गाळयो मारताले, सोफार बसून पळय तेंचेर हांव ओपनली चडला, गाळयो मारूंक ना. म्हाजो एक तरी व्हिडियो दाखयले जितून हांवें कोणाक खंयच्या लिडराक ना जाल्यार खंयच्या चीफ मिनिस्टराक ना जाल्यार मिनिस्टराक हांवें गाळयो मारलेले. जेंकां लोक बार्रार बसून गाळयो मारता, जेंकां लोक हॉटेलार बसून गाळयो मारता, नाक्यार बसून गाळयो मारता, बसीन गाडयेन बसून गाळयो मारता, घरा सोफार बसून गाळयो मारता, तेंकां तेंचे जे काळजांतले आसा तेच हांवें फक्त पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर रागान उलयला. आनी हेचेर जर कोणाक राग येयलो तेकाय हांव कांय करपाक शकना. आनी जर फेसबुकाचेर हांवें घातलें जाल्यार ते घालपाक म्हाका भाग पडले. कित्याक हे 2 वर्सां कारस्थान चलतालें. ते दीस जी मिटींग जाली दॅट वॉज अल्टिमेट. तेतून आमकां सगळ्यांक दुख्ख जालें. सो कोणाक जर दिसता हेतून म्हाजी लायकी देंवला, म्हाजें लेवल देंवला जाल्यार म्हाका फरक पडना. म्हाजें लेवल आसा त्या लेवलाचेर हांव खूश आसा. हांव कोणाक हांगा प्लीज करपाक ना, कोणाक काय हें करपाक ना, हांवें कोणाक गाळयो मारूंक ना, कोणाक काय दुखोवंक ना, नाजाल्यार कोणाक काय वायट उतरां दिवंक ना. हांवें कितें आहा रियलिटी ती बरयला. तेतून जर लेवल म्हाजें देंवता जाल्यार देंवता, नॉट एन इश्यू. राव कोण विचार आदित्य. इट इज नॉट ओन्ली आदित्य देसाय, तेच्या फाटल्यान आनीकूय भुरगे आसा. जशें हांवें नांव घेतलें लिसिओ रॉन्कॉन आसा, आनीकूय भुरगे आसा. एक ग्रूप जाला आनी तो ग्रूप हें सगळें कारस्थान करता. हेच्या फाटल्यान फक्त 2च मनीस आसाचे ना, बट हे 2 मेन मनशांची हांव नांवां घेता. पूण हेच्या फाटल्यान आनी भरपूर एक ग्रूप आसा, सर्टन सेक्शन आसा जे सेक्शन हें सगळें चलयता. पळय जशें अजयान सांगलें, आमी एवरी इलेक्शन जाल्या उपरांत आमची CEC बॉडी जाल्यार आमी एक डिसिजन घेता आनी एक विचारता भुरग्यांक की
फुडलें इलेक्शन आसा तें तुमकां कंटेस्ट करपाक जाय काय नाका आनी करतले जाल्यार कशें करतले हें तुमी आमकां सांगपाक जाय. कित्याक कालूच तुमी पळयलें प्रेस कॉन्फरन्साक विशाल देसायन कितें सांगलें की आपूण एक्टीव नासलो, प्रशांत बागीन कितें सांगलें आपूण एक्टीव नासलो. तशे खुबशे भुरगे आपले आपले पर्सनल लायफान बिजी आसा आनी आमी तांकांय ब्लेम करिना आनी बाकीच्याय भुरग्यांक ब्लेम करिना. सो इलेक्शन म्हणजे सादी गजाल न्हू आनी आमी जर इलेक्शनाक देंवता जाल्यार आमी होल हार्टेडली देंवपाक जाय, बेश्टे नांवांक कंटेस्ट करपाक न्हू. तेका लागून आमी भुरग्यांक एवरी टायम विचारता की हें आतां इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक देंवपाची तुमची तयारी आसा, तुमकां तुमचो टायम दिवपाचे तयारी तुमची आसा, फाल्यां फंड जनरेट करपाची तुमची तयारी आसा. खुबश्या भुरग्यांनी आमकां सांगलें की आमकां खूब प्रॉब्लम जाता आमचें काम आनी हे डोर टू डोर बाकीचे एक्टिविटी मॅनेज करपाक आमकां प्रॉब्लम जाता. बट इलेक्शनाच्या टायमाचेर आमी एक्टीव रावताले, पूण आतां आमी जशे 2022 आमी 24 वरां दिताले, काम धंदो सोडून रावले, ती रिस्क आमी आतां घेवपाक शकना म्हणून भुरग्यांनी सांगलें. आमी भुरग्यांक मागीर सांगलें की जें तुमचें कितें आसा तें तुमी वचोन तुमच्या ब्लॉका कडेन उलया, ब्लॉका कडेन उलोवन कितें तें आमकां सांगा, ब्लॉकाची तयारी आसा, ब्लॉक कितें म्हणटा हें आमकां सांगा. आनी प्रत्येक ब्लॉकान ज्या ज्या जाग्याचेर मिटींग जाल्या प्रत्येकाचें हें आसलें की आमी काम करपाक तयार आसा आनी आमी ह्या फावटी सिरियसली काम करतले. जर आमी ह्या फावटी टायम दिवंक नासलो तसो टायम आमी ह्या फावटी गेल्या फावटी मॅक्झिमम टायम आमचो जाता तितलो दितले आनी पार्टी चलयतले. तुम्ही एक म्हणलं की कोणाचेर एक्शन घेवपाक मी फाटी सरचे सो हो तुम्ही विरेशांतले सगळे विरेश जावं कोणूय जावं फाल्यां कोणूय पॉलिटिकल ह्या पार्टीचो जो मेंबर आसा आनी जर तो मस्ती करता, पार्टीक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टीचें आयकना, पार्टीच्या वयर समजता, तेचेर प्रत्येकाचेर एक्शन जातली. आमी प्रत्येकाक टायम दीत आसा, विरेशाकूय आमी टायम दीत आसा, ताका मेल करी कितें एक्शन जातली ती सीईसी वील डिसायड. म्हाका दिसता 7-8 जाण आसतले टोटल अजून मेरेन. पळय थोड्यांक आमी काडला आनी थोडे पार्टीचे मेंबर नासले, असोसिएट आसले तेंच्यांनी मेंबरशीप तेंची नासली, तांकां आमकां असोसिएट ना म्हणून आमी मेल केला आनी व्हडलें कांय ना. बाकीचे हजारांनी पळय टायम फाल्यां आमी आपयला तेका, फाल्यां तेका आमी आपयतले. परत एकदा हांव सांगता पळय 16 एप्रिलाक आमी ताका शोकोज नोटीस धाडलेली, 21 एप्रिलाक रिमायंडर धाडलो, 29 एप्रिलाक परत सेकंड रिमायंडर धाडलो. सो मेक थर्ड रिमायंडर, फायनल रिमायंडर तेजे मेल येवकूच ना. जेन्ना सांताक्रूज तुमी क्वेश्चन विचारला तेज्या नंतर ताका 1:55 एक्झॅक्ट सकाळी आयज त्यांनी रिप्लाय केला रातचे की काय आपल्याक आपली जी शोकोज नोटीस आहा ती रॉंग आहा, तुम्ही फाटी घेवची. आता त्याच्या नंतर सीईसीन डिस्कस केला की मडगांव मिटिंगेक त्यांनी चेअर केल्ली म्हणून आनी अशे एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाला. सो ताका लागून आमी फाल्यां ताका आयज रेजोल्युशन पास केलें की फाल्यां ऑफिस बेरो सगळे मेळटले. तो टायम कितें एक्झॅक्ट तो तुमकां आमी कळयतले. फाल्यां आमी तेजें डिसिजन जावन फुडलो कित्याक तुमकां सांगता. आमचे एक्चुअल 21 मेंबर्स. विरेश नासलो आमचो, राजेश रेडकर तो आउट ऑफ स्टेशन आसा, मागीर कॅन्डिडो नासलो जो काल प्रेस कॉन्फरन्साक बोललेलो, आनी प्रेमानंद गावडे दतीक हे नासले. आनी राजेश आमचो रेडकर थंय इंटिमेट केल्ले की आपण आउट ऑफ स्टेशन आनी विरेश एक नासलो. हे 4 जाण. प्रेस कॉन्फरन्सांत एक म्हणलेलें आसा कितें दॅट हीज परफॉर्मन्स इन द असेंब्ली एंड ऑल वर नॉट गोइंग वेल. तेजे विरेश बोरकाराचो कितें म्हणलेलें पळय आनी ताका लागून डिस्कस करूंक जालें. फॉर द लास्ट हाऊ मेनी इयर्स यू फेल्ट इट इज नॉट आवर. हांवें अशें म्हटलें की तेचे परफॉर्मन्स अपग्रेड करपाक जाय, अपग्रेड करपाक. केन्ना तुमकां दिसलें बाबा हेजे आमी फाटल्या इतल्या वर्साक 4 पूण असेंब्ली आसा. हय. सो वेन यू फेल्ट बिकॉज आमी तुमकां असेंब्ली पळय जेन्ना मिडिया जेन्ना लास्टाक एक एनालिसीस दिता आनी सगळे जे एक्सपर्ट्स आसा ते बसता आनी उलयता की ह्या असेंब्लीक कोणाचे परफॉर्मन्स बरें जालें, कोणाचे कोण देंवलो, तेन्ना विरेश आमकां सदांच, हांव विरेशाक सदांच सांगतलो की टू टॉप 2 न्हू, तूं टॉप 1 वयर आसपाक जाय. आयज जेन्ना विजय सरदेसाय सदांच टॉप आसता जाल्यार विजयाच्या लेवलाक तुवें पावपाक जाय. विजय सरदेसाय टॉप कित्याक आसता? बिकॉज तो अभ्यास करता. तो 1 म्हयनो कोणाकूच तोंड दाखयना, तो सगळ्या विशयांचेर अभ्यास करता, बसता आनी तो उलयता. आमकां विरेश तसोच जाय आसलो आनी ताका लागून आमी जी मेहनत घेवपाक जाय आसली तें सिरियसनेस ताका आमी दाखयलें. सीईसी बॉडीक आमी मिटींग घेतली आनी सांगलें विरेशाक की तुवें असेंब्ली जावच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं तुवें तुजें तुले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे अपियरन्स आहा पळय ते कमी करपाक जाय, तुजे इव्हेंट्स कमी करपाक जाय, फंक्शनां कमी करपाक जाय. तुवें
सेक्युलेटेड रावपाक जाय आनी अभ्यास करपाक जाय. आमी तुका हेल्प करपाक तयार आनी तेका लागून तुमी पळयता थोडे असेंब्ली ज्या जाग्याचेर आमी आमचें तन मन धन दिला त्या जाग्याचेर विरेशाचे परफॉर्मन्स खंयच्या लेवलाचेर आसले आनी आमी सेलेब्रेट करताले. जेन्ना विरेश टॉप 2 येतालो वी यूज टू सेलेब्रेट. आमकां प्राऊड फील जातालें की आमचो आमदार खंय तरी हें जाला म्हणून. कोण सांगताले कितें पळय टॉप 2 आयज एनालिस्ट जेन्ना एनालिसीस जाता एक्सपर्ट उलयता तेन्ना प्रत्येक जो रिपोर्टर आसतलो एडिटर आसतलो तो उलयता की आयज विरेश बरो ह्या असेंब्लीक विरेशान बरें परफॉर्मन्स. फॉर एक्झाम्पल ही गेल्या हेच्या पयलींची असेंब्ली जशें सगळ्यांनी सांगलें की विरेश ह्या बरो उलयलो, विरेशाचे परफॉर्मन्स बरें आसले, विरेशान बरे विशय मांडले, विरेशाचो अभ्यास बरो आसलो, हें सगळें आयकून आमकां हें जातालें. पूण जेन्ना खंयच्याच हितून न्यूजान तेजें नांव येता तेन्ना आमकां दिसतालें की बाबा विरेश तूं खंय तरी सकयल पडटा, सो तूं वयर उरपाक जाय, सदांच वयर उरपाक जाय. आनी सदांच तेका वयरूच काडला आमी खंयसरूच विरेशाक देवंक ना. फॉर युअर एक इन्फॉर्मेशन एक गजाल सांगता. जेन्ना TCP तेका ते बांबोळच्या प्रोजेक्टाक लागून त्रास करताली, विरेश सद्दां वचोन ते डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन वचोन लेटर मागतालो, स्टॉप ऑर्डर मागतालो, तेका तो केअरलेस करतालो. तेन्ना मागीर बांबोळे एक हें काडलें, कॅन्डल लायट काडली. ती कॅन्डल लायट काडली कित्याक तें बांबोळचें कन्स्ट्रक्शन बंद जावपाक जाय. कसलें तें मेगा वायट काय कसलें आसलें तें वर्ल्ड वायड तें बंद करपाक. तेन्ना हांव आनी अजय आमी नुयेच्या मिटिंगेक गेल्ले बेतालबातीच्यान येताले आमी. तेन्ना गाडयेन आमी डिसिजन घेतलें दोगांनी की विरेशाक ह्या फावटी फुटपाथार देंवोवपाचो, फुटपाथार बसोवपाचो त्या ऑफिसाच्या भायर. कित्याक आमचो आमदार आरजीच्या आमदाराक केअरलेस करता म्हणजे हो डेप्युटी टावन प्लॅनर समजता कितें. आमचो आमदार वचोन थंय भीक मागता, स्टॉप ऑर्डर दी, स्टॉप ऑर्डर काडिना, केअर करिना. आमकां हर्ट जालें कित्याक आमी अशें केन्ना जगोंक ना आनी आमी केन्ना अशें आमकां आमची आरजी अशी कोण केअरलेस केल्लो आमकां पटोंक ना मनाक. तेका लागून आमी जेन्ना तो प्रेस हें चलतालें, प्रेस बायट चलताली, कॅन्डल लायट चलताली, तेन्ना आमी डिक्लेअर केलें विरेशाक इन्फॉर्म करच्या आदीं की आमचो आमदार डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या ऑफिसाच्या भायर फुटपाथार न्हिदतलो जो मेरेन स्टॉप ऑर्डर मेळची ना. तुम्ही हाडला तेका आमी हाडला, पार्टेन हाडला, तेका कितें नासलें तेका गिन्यान नासलें आनी आमचो आमदार थंय बसतलो म्हणून आमकां गॅरंटी आसली. आमी जेन्ना तेका सांगलें तो थंय बसलो. आख्खी पार्टी फूल पार्टी, थंयच्या जेवणाची वेवस्था, थंयसर फॉगिंग करप, फॅन करप आनी कितें माती गोबर सगळी आख्खी कोणा मॅट्रस हाडप सगळी वेवस्था पार्टेन केली. पार्टेन खंयसरूच आमदाराक एकटो उडोवंक ना. ज्या ज्या जाग्याचेर आमदाराक वयर काडपाक जाय तो मागीर 39A प्रोटेस्ट जावन नाल्यार बाकीचे जे प्रोटेस्ट जावं. हांव आनी एक उडास करून दिवपाक सोदता. जेन्ना सानंद्रेन उदक आसनासलें, आमदार जाल्लो 1 वर्स जाल्लें म्हाका दिसता, ऑलमोस्ट 1 वर्स दिल्लें आनी सदांच तेका उदकाचो प्रॉब्लम. कित्याक हेच्या पयलीं ज्या आमदारान तेणी कितें पाड घातला तेका लागून विरेशाक निवडून हाडलो आनी विरेश सदांच PWDन वयतालो, वयल्या त्या ऑफिसान वयतालो, PCक मेळटालो आनी सांगतालो उदक ना. तेन्ना आमी पार्टेन विरेशाक फोर्स करून थंयसर प्रोटेस्ट करपाक लायलो आनी तो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो आनी तेन्नाच्यान लोकांक उदक येवपाक लागलें. सो ज्या ज्या टायमाचेर विरेशाक गरज आसली नाल्यार आमकां दिसलें की विरेशाक पार्टेन सपोर्ट करपाक जाय, तेको दिवपाक जाय, वयर काडपाक जाय, त्या टायमार विरेशाक वयर काडला. तुमकां आनी एक सांगता, गेली जेन्ना असेंब्ली जाल्ली गेल्या म्हाका दिसता एप्रील मेन खंयची जुनाची जाल्ली 25 तेन्ना अजय खोलकराचें निकतें लग्न जाल्लें. 7 दिसां भितर हो भुरगो अजय खोलकर विरेशा वांगडा एका फ्लॅटार रावन विरेशाक सगळी भाशणां बरोवन दिवन, सगळो रिसर्च करून, सगळी ट्रेनिंग दिवन 7 दीस म्हणजे लग्न जावन भोंवपाक सुद्दां वयचो सोडून तो विरेशा वांगडा फ्लॅटार रावला हो भुरगो 2 म्हयने. आयज ना इतलें हें कित्याक सांगता की आमचो आमदार सदांच वयर सरलो जाय. कितें तुमच्याकडे मिनिट्सचे रिपोर्ट केन्ना मागितलो? हांव सांगता मिनिट्स जी आसली जुलियसाक काडलें डिसिजन आसा पळय 1 तारीख जी मिटींग जाल्ली 1 एप्रिलाची मिटींग तेन्ना आमदार येवंक नाशिल्लो आनी तेन्ना मिटींग जातकीर आमी जे 28 मार्चाक जी हांगा ब्लॉकाच्या वांगडा मिटींग जाल्ली तिजो रिपोर्ट आमी आनी कितें जालें तें डिसिजन एक क्लॅरिफिकेशन नोटीस आमी आमदाराक धाडली 1 तारखेच्या नंतर. मागीर 10 तारीख जेन्ना डिसिजन जालें की बाबा तेका जुलियसाक काडपाचो म्हणून म्हणजे ते क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिवचें म्हणून तेज्या नंतर जो पिरियड आहा 1 तारखेचो 10 तारखे 2 मिटिंगाचे पिरियड त्या पिरियडान विरेशान ती 1 तारखेचे जे हे आसा मिनिट्स आहा ते मागला. 1 तारखेचे मिनिट्स आहा ते मागलेले. आमी ताका सांगलें ते मिनिट्स ते आमी तशें दिवंक शकना, तुका जाल्यार ते पळोवपाक यो आनी तेच रिजन तो आतां सायड करता की ते 1 तारखेचे मिनिट्स आमी दिवंक शकता ऑफिसान येवन. ऑफिसान आमी मेल करपाक शकना. फाल्यां एका विरेशाक केल्ले मेल मिडियाक लीक जाल्ले आनी खंयचीच पार्टी आपले कोणाक अशें मेल करिना. हे कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट
कोणे सांगला खंय बरयला आमकां आयकाय आमी आमचें कॉन्स्टिट्युशन आमी फॉलो करता तेगे तशें कांयच बरयलेलें ना आमदार तुमचे कॉन्स्टिट्युशनान बरयलेलें ना हे अप्रूव्ड बाय इलेक्शन कमिशन आतां पळय एक गजाल काल जाल्ली की आमी नोटीसी खंय सारके धाडिना म्हणून एक म्हाका दिसता तुमी क्वेश्चन की व्हॉट्सॅपार धाडटा म्हणून भुरगेपणा चल्ला म्हणून कोण तरी उलयल्लो आमकां ऑप्शन आमचो हितून दिता कितें म्हणटा आमचो कॉन्स्टिट्युशन दिता ऑप्शन आसा आमकां स्पीड पोस्ट धाडूंक मेळटा ऑर आमकां ईमेल धाडूंक मेळटा नाजाल्यार आमकां व्हॉट्सॅपार धाडूंक मेळटा आमी पयलीं ईमेल धाडटा ईमेल रिस्पॉन्ड करना जालो म्हणून आमी कॉल करता नाजाल्यार व्हॉट्सॅपार धाडटा इट इज ऑफिशियल तशेंच ताका कितें सांगलें आमी की मिनिट्स जे आसा तूं पार्ट आसा मिनिट्स तूं CEC मेंबर आहा तुका रायट आसा आनी तूं फावंडर मेंबर तूं MLA यो ऑफिसान एक टायम जाय आनी सगळें कितें आहा तें रेजोल्युशन पास कर पळय तेणी स्पेसिफीक कितें मागलेलें की जें तेजे रिलेटेड ते मिटिंगे रिलेटेड 28 तारखेचें कितें जालां पळय तो पॉयंट तेणी मागलेलो आनी तेच रिजन सांगता तो आतां की 10 तारखेक आपूण येवंक शकना आयचे मिटिंगेक येवंक शकना सो अशें खंयसरूच ना की पयलींचे मिनिट्स दिवपाक जाय एक आयटम दिवपाक जाय जाल्यारच आपूण CEC मिटींग अटेंड करतले तशें जाल्यार आतां 2022च्यान 2024 पर्यंत आमी कितल्यो CEC मिटींग घेतल्यो तेन्ना विरेशन मिनिट्स मागोंक ना आनी तरी पूण तो येयलो मिटींग सो आतांच तो ते रिजन कित्याक दिता ना तो मेंबर रजिस्टर्ड मेंबर ना सो नाव देखून जाल्यार तुम्ही 4 पार्ट CEC तेजे डिस्कशन करप बिकॉज तो विरेशाचो स्टाफ म्हणून आहा तो विरेशा वांगडा मेळोन तो काम करता विरेशाचो स्टाफ म्हणून काम करता विरेशाचो क्लोज एड म्हणून काम करता हा एक्शन न्हू तेका समजय एक्शनूय न्हू समजय तेका तो करता ते बंद कर आनी हे 3 वर्सां जालीं 1 आनी 2 दीस न्हू 3 वर्सां विरेशाक सांगले तुजो जुलियस कितें करता तेका स्क्रीनशॉट दाखयले मेसेज दाखयले कॉम्युनल मेसेज दाखयले आय एम नॉट अ रेव्होल्युशनरी घातली म्हटले ती मेसेज दाखयली म्हाका गाळयो मारल्या ती मेसेज दाखयले सगळे विरेशाक 3 वर्सां दाखयता आमी विरेशा जेन्ना नोटीस काडली नोटीसीन आमी कितें बरयलें की हो मनीस आमकां असोसिएट ना कित्याक तो असो वागता सो तेच्या वांगडा कोण असोसिएट जाय जाल्यार ती एंटी पार्टी एक्टिविटी ट्रीट जातली म्हणून आनी तें आसतना नोटीसेर आहा पब्लीक नोटीसेर आहा जेन्ना पब्लीक नोटीस आयज थंयचे भुरगे वायलेट करता आमदारूय वायलेट करता तेका लागून आमकां नोटीस धाडची पडली की बाबा हें तूं वायलेशन करता तूं तेच्या वांगडा कित्याक दिसता हें आमकां तूं रिप्लाय कर जाल्यार तो मिटिंगेकूय येना CECकूय येना तो आमकांय मेळपाक आतां आमी लास्ट एक हें दवरला की बाबा तुका CEC फाटल्यान बसला इतल्या भुरग्या फुड्यान तुका बसपाचें नाल्यार आमच्या 3 जाणां फुड्यान तूं येवन बस फाल्यां तुका आमी टायम दिता त्या टायमाचेर यो तुका कितें पळोवपाक जाय तुका कितें सांगपाक जाय तें सगळें कितें तें सांग आमी सुशेगाद बसोया सुशेगाद आयकया आमकांय मडगांव मिटिंगेक तुवें कितें केलां तुजे जे कोण भाड्याचे बैल आसा तेंच्यांनी कितें केलां हें आमकां सगळें कळपाक जाय पार्टी कोण स्प्लीट करपाक सोदता डिवायड करपाक सोदता हें डिस्कशन करपाक आमी विरेशाक आपयता सो तुमच्या प्रेस माध्यमांच्यान तुमी मातशें प्लीज बरी अशी न्यूज करा की आमी विरेशा वांगडा बसोन हें सगळें सॉल्व करपाक रेडी आसा फक्त विरेशान फाल्यां हांगा ऑफिसान येवपाक जाय येवंक नाल्यार मागीर CEC वील डिसायड न्हू हय तोच प्रॉब्लम की तोच कितें जाला सायड इफेक्ट को जाला तो ना 39A सायड इफेक्ट कितें सांगता 39A जाले पळय तितून आमी आमचो जीव लावन विरेश वांगडा थंय रावन विरेश थंय न्हिदलोलो पण बाकी सगळे मॅनेजमेंट आमी करताले रातभर आमी थंय न्हिदताले दोन आमी भुरगें आमचे थंडेन जाम पडले सगळे तुमी जाणा दो कसो पडटालो तो हें सगळें जालें आसतना तांकां कितें दिसलें जे तेचे जे कोण आसा पळय क्लोज वन्स ते आतां न्यू जे जाला तांकां दिसलें की विरेश आतां जालो हिरो म्हणजे विरेश आतां पार्टीच्या वयर जालो सो आमी विरेशाक घेवन आतां वेगळें कितें तरी चूल मांडपाक जाय ना जाल्यार आमी पार्टी टेक ओवर करपाक जाय सो तो सायड इफेक्ट तांकां म्हणून तेंच्यांनी बरयला पळय 39A आनी सायड इफेक्ट ते सायड इफेक्ट अशें जाले तेंच्या तकलेचेर की तांकां दिसलें की दे आर एबाव पार्टी आनी आमी विरेशाक घेवन कितेंय करपाक शकता आनी हें तेंच्यांनी चालू केलें कितें पळय कॉल्ड ऑफ करपाक कॉल्ड ऑफ करपाचें काय कितें ना तें सगळें ते लेटर जेन्ना येयले तेन्ना एडवोकेट क्लाउड आल्वारीस एडवोकेट नॉर्मा दोगांय जाणां थंय आसलीं तेंच्या कडल्यान लिगल एडवायस घेवन तें कितें लेटर येयलां तेचेर तें कॉल्ड ऑफ जाला सो जें कितें कॉल्ड ऑफ जालां आमकां तें मान्य आसा कित्याक तो लिगल एडवायस घेवन तें मान्य जालें आमी तें सेलिब्रेटूय केलें तुमच्या झेडपीचो विशय हय
Just a clarity on Oh. that. ZP जेन्ना election जाला, there was rumors that one of the BJP minister had helped you all to win that election. पळय अशें No, हय no, हय 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 पळय कशें ना पळय कशें आहा आमकां हेच्या पयलीं आमकां बीजेपीची बी टीम बीजेपी आमकां जिखयता बीजेपी सपोर्ट करता हो सपोर्ट करता तो सपोर्ट करता हे सगळ्या रितीन आमकां ते सांगत आहा सो असल्या गजालींचेर रिएक्ट जावन आन्सर दिवप ही परतो जोक कित्याक हें आमकां लास्ट 9 वर्सां जालीं हेंच चालू आसा सो तेंच परतें चल्लां MLA लास्ट खंयच्या मिटिंगेक येयल्लो रे MLA लास्ट CEC खंयच्या 22 मार्च 22 मार्च आयक मरे तेका आन्सर करता न्हू पळय MLA 22 लास्ट जी CEC मिटींग आहा 22 मार्च त्या मिटिंगाक केल्लो तेच्या नंतर 1 मार्च जी मिटींग आसा तेणी आमकां सांगूंक ना बाबा तो खंय आसा कितें आसा आमी तेजो टायम घेवन मिटींग फिक्स केल्लें डिस्कशन 1 मार्च तो येवंक ना 1 एप्रील येवंक ना मागीर 10 एप्रील तो येवंक ना मग ती हिंगा मिटींग सोडून तो चिमला आमच्या कॉन्स्टिट्युशन पावलो आणि तो पालकेक गेलो आणि आयची मिटींग तो येवंक ना सो 3 मिटींग तो येवंक ना प्रश्न कितें आसा तो मिटिंगेन तो रिपोर्ट जो मागता पळय तेच्या उपरांत तो हांगा ऑफिसान येवन तेणी प्रेस कॉन्फरन्स बी घेतलेली काय ना ना काय 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 ना तेन्नाच्यान म्हाका सांग काय ना. आर्जीकडच्यान पयस वयता अशें करून पळय आतां वयता काय ना तें फाल्यां कळटलें फाल्यां आमी ताका आपयला हे सगळ्याचेर उलोवपाक कित्याक आमी पर्सनली हें जावन तेज्या कडेन उलोवंक ना आमच्या कडेन तो तितलो रिएक्ट आमच्या कडेन उलयना नाजाल्यार आमच्या टचान ना आमी CECन आख्खे मॅसेजी घालता तेका तो रिप्लाय करिना सो आमी फाल्यां कितें आहा तें पळयतलें आनी तुमकां एक सांगता परतें 2027 आनी थोडे दीस उरला सगळें चित्र कितें आसा तें क्लियर जातलें टायम वील स्पीक थोडे गजाली टायमाचेर सोडपाचे आनी टायम कितें आहा पळय तो कळटलो तेन्ना सगळ्यांक डॉट्स कनेक्ट करपाक बरें पडटलें आरजी फॉर्म जावच्या पयलीं सुद्दां तुमचो ग्रुप आशिल्लो तेन्नाच्यान बरोबर आशिल्लो आमी जेन्ना बरोबर येवपाक शक्यता आसा काय ना पळय शक्यता कितें आसा तें उलयल्या शिवाय जावपाचें ना तेका लागून तो CECक जर येना जाल्यार आमी चिंतलें की आतां फायनल सॉल्व करपाक आमी वांगडा बसपाचें आनी उलोवपाचें जर एंटी पार्टी एलिमेंट जेंच्यांनी केला तांकां जर तो सायडीक दवरता तेंची सायको लिगल एडवायजरांचे एडवायस जर तो घेयना जाल्यार आमकां विरेश वांगडा काम करपाक कसलोच प्रॉब्लम ना जे आमी हेच्या पयलीं केला आमकां फुडेंय प्रॉब्लम ना बट पार्टी डिवायड करप पार्टी टेक ओवर करप पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करता तेंच्या वांगडा असोसिएट जावप थोडे एक्टिविस्ट जे पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करता जेंच्यांनी पार्टीचें रजिस्ट्रेशन बंद करपाक काम केल्लें तेंच्या वांगडा असोसिएट जावप हें आमकां मान्य ना सो थोडी आमची कंडिशन्स आसा ती कंडिशन मान्य करपाक काँग्रेसीन वयता म्हणून रिमोट आहा 7 आंध्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि 7 आंध्रेचे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या संपर्कान हांवूय आहा तेणी म्हणला कितें ह्या पॉलिटिक्सान जावपाचें आहा म्हणून तुमकां खबर आहा पळय हीच गजाल जुलिया हें तुमकां परतें सांगता काल जें नांव घेतलेलें प्लीज आयका इम्पॉर्टंट की काल जें नांव घेतलेलें मयूर आर्सेकराचें तेका तो जुलियस एका मेळ्ळो चिमलाचे प्रोटेस्टाक तेन्ना तेणी प्रेसिडंटाक सांगलें आनी तेणी हेंय सांगलें की विरेशाक आमी हें उतरां तेजी जुलियस की आमी विरेशाक कित्याक तेन्ना म्हाका मयुरान आपोवन येलो थंय बाबा यो मनोज तुजें कितें आहा तें हांगा सेटल कर पळय हांवें जालां अशें जावपाक जायना म्हणून हांव जुलियसा कडेन त्या मिटिंगेक हांव जुलियसा कडेन उलयलां नाजाल्यार तेणी खंयच्याय चर्चीन येवचो नाजाल्यार देवळान येवचो आनी सांगचें की हांव उलोवंक ना म्हणून हांव ते कडेन उलयलां तेन्ना तेच्या पयलीं तो कितें सांगता की आमी विरेशाक सांगला जर तुका आर्जीन जर त्रास जाता आनी आर्जीचे जर आमकां दिसता की जायना म्हणून जाल्यार तूं काँग्रेसीन वच म्हणून आमी सगळ्या ब्लॉकान आनी स्टाफान ताका सांगलां म्हणून हें जुलियसान मयूर आर्सेकराक तोंडार सांगलां आनी सेम गजाल डिट्टो वर्ड टू वर्ड आमी विरेशाक विचारला की विरेश असो असो तुजो तो जुलियस उलयता हेच्या बद्दल आमकां क्लॅरिफिकेशन दी तेन्ना विरेशान आमकां एक क्लॅरिफिकेशन इतलें दिलें हेचेर तो काँग्रेस कितें वयता की तें क्लॅरिफिकेशन आमकां दिवंक ना आमकां इतलें क्लॅरिफिकेशन दिलें की जुलियस जें उलयता तेका लोक विचारता म्हणून तो उलयता आतां कोण लोक कितें तें आमकां खबर ना पूण लोक तेका विचारता म्हणून तेणी विचारलें आसतलें म्हणून तेणी डिफेंड केलें पूण काँग्रेसचें आमी कितें वयता काय ना जशें जुलियसान उलयलें तें आमी तेका डायरेक्ट प्रश्न तोंडार केल्लो जेचो रिप्लाय आमकां मेळोंक ना ओके मनोज तुवें आतां 5 मेंबर्स कमिटी काडली ती फकत तुका क्रिटिसिजम येता म्हणून काडली ना 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 इट इज नॉट अबाउट दॅट आयज थंयसर ब्लॉक आरजी सेपरेट आनी विरेश सेपरेट हे नॅरेटिव्ह जातालो लास्ट 2 वर्सां आयक म्हाजें हय आयक ही फकत 7 आंध्रेनूच जाता वो दुसऱ्या सान आंध्रेनूच जातालें चड आनी जेचें आमी डिस्कशन विरेशा कडेन डायरेक्ट करताले आनी सान आंध्रेन जातालें रिजन कित्याक
तेंचो म्हणजे थंय आरजीचो MLA जिखून येयला आनी त्या भुरग्यांक दिसता की आरजी शिवाय आमी जिखला म्हणजे आरजीचे कॉन्ट्रिब्युशन काय ना हे त्या भुरग्यांनी 5 मेंबर कमिटी कडेन डायरेक्ट सांगले की विरेशाक आमी जिखयला. जेन्ना आमच्या सेबीन विचारले तांकां की आमचे पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन काय ना विरेशाक जिखोवपाक, तेन्ना तेंच्यांनी सांगले काय ना, तुमचे जर कॉन्ट्रिब्युशन आसल्यार तुमी कित्याक जिखोवंक ना काय म्हणून. ऑल गोवा दुसरे कडेन आरजी मेंबर कित्याक जिखोवंक ना म्हणजे आनी हें सांगले की आमकां विरेशाक फुडें जिखोवपाक आरजेची आमकां गरज ना. सो ह्या आतां तुका बारीक पळयत जाल्यार 7 आंध्रे दोनूय जिल्ल्याचे सीट इलेक्ट जाल्या. सो आनी कित्याक दुसरे कडेन कित्याक जावंक ना आरजीचे? जोरी तो एक लक्षांत दवर थंय एक आमदार येयला, आमदारा कडेन सत्ता आसा, आमदारा कडेन पावर आसा, आमदारा कडेन फंड येता, वर्साक 2.5 कोटी आमदाराक फंड येता डेव्हलपमेंटल कामां करपाक. मागीर तूं देवळाची कर, कम्युनिटी कर, मोसुंडे कर, मागीर आनी कितें कर, मागीर कपेलाक हें दी, देवळाक तें दी, आनीक कितें दी, गांवांत दी. आनी आयक म्हाजें सो तेन्ना जेन्ना तुका एक कॉर्पस फंड मेळटा आमदाराक काम करपाक, डेव्हलपमेंटल काम करपाक, तेन्ना आमदाराच्या कामाचेर काम पळोवन लोकां कडेन कनेक्शन जाता, लोक हॅपी जाता म्हणून लोक वोट मारता. जे पावर दुसऱ्या मेंबरां कडेन ना. आमकां पॅम्पलेट प्रिंट करतले जाल्यार आमकां लोकां कडेन पांयां पडचें पडटा. आमी लोकांक एक च्या सुद्दां दिवपाक शकना. देवळान जर फाल्यां आमकां सांगलें आमकां CCTV घालून दी, आमी दिवपाक शकना. फाल्यां जर सांगलें मोसुंडी सारकी कर म्हणाल्यार आमी दिवपाक शकना. फाल्यां जर सांगलें उदकाची टाकी बांदून दी म्हटल्यार आमी दिवपाक शकना. हे सगळे कॉन्स्ट्रेंट आमच्या बाकीच्या भुरग्यांक आसा. आमदाराक स्टाफ मेळटा, आमदाराक फूल टायम स्टाफ मेळटा तेजें काम करपाक, जी प्रिविलेज बाकीच्या भुरग्यांक ना लोकां कडेन पावपाक. त्या भुरग्यांक कामा वयल्यान येवन सांजचे रातचे लोकां कडेन वयचें पडटा नाल्यार आयतारचे वयचें पडटा. सो हे सगळे कॉन्स्ट्रेंट्स बाकीच्या भुरग्यांक आसा, तेका लागून आमदाराक जिखपाक इजी पडटा. फक्त तो सांत आंद्रेचे झडपी ना आणि दोनूय झडपी सांताक्रुजाचो ते झडपी. काय लक्षात मॅक्झिमम सांगनाका, कित्याक हांव सांताक्रुजान आमी 8,000 वोट 8,500 वोटींग आसा आनी आमी कॅम्पेनींग केला. ते सायडीन जो करमळे आहा ते उलयतले अशें म्हणनाका ती व्हडली सांत आंद्रेक लागूनच जिखला तशें ना. तेगेर आन्सर केला तो फूल आरजीचे केगेर जिखला, ते आरजी सिंबलाचेर जिखला, पार्टीच्या नांवाचेर जिखला, पार्टीच्या कामाचेर जिखला ते. म्हटले आमदार चर्चीक आणि देवळांक डोनेशन दिला. तुझ्या नोटाचेर खंयच्याच चर्चीक देवळाक डोनेशन दिलें? डोनेशन म्हणना रे, आरजीक जेन्ना फंड येता तेन्ना खंयच्या देवळाक कितें तो दिवपाक शकता. MLA फंड काम करपाक शकता, कोणाचे पेमेंट्स करपाक शकता, कोणाक जनरेटर दिवपाक शकता, कोणाक CCTV दिवपाक शकता, कोणाक फुटपाथ घालपाक शकता. हे सगळी कामां जाल्या न्हू आमदाराच्या अंडर. आमदार हो पक्षापेक्षा व्हडलो न्ही. सो आमदारान आपले 2 झडपी तुज्या मदतीन हाडले दर कितें, पूण तुमी पक्ष संघटना म्हणून फेल जाले अशें दिसना तुमकां? पक्ष वाडोवपाक तुमचे एक आमदाराचे ते 2 सोडून एक बाकीकडे हाडपाक तुमचे खंयच पक्षाचे वावर कांयच जायना. अशेंच आमकां हेच्याय पयलीं म्हणटाले की 2022 जो पालावलो म्हणून, पूण तेच वोट शेअर रिटेन आमी लास्ट मुवमेंट काँग्रेसीन डीच करून पासून आमी लास्ट मुवमेंटाचेर कॅन्डिडेट घालून 10% वोट शेअर, फक्त 30 सिटां 20 सिटां सोडून आमी 10% वोट शेअर दवरलो. जो उजो पालावलो म्हणटालो जो कोणाक दिसताना पळय तेन्ना नीव आसले तेन्ना त्या लेवलचें काम चलतालें. आतां भुरग्यांक आरजी कितें तें सांगपाक दारान भोंवपाची गरज ना. आतां दुसऱ्या लेवलचें काम चलता. पयलींच्या भशेन करपाक जाता. आतां आमचे प्रोटेस्ट चलता ते व्हडले प्रोटेस्ट चलता, बारीक प्रोटेस्ट आमी करिना. सो ह्या लेवलाचेर आमचें काम चलता आनी तें काम आमचें चालू आसा. हय पळय कॅन्डिडेट कितें रेडी आसा कितें आहा हें सगळें ब्लॉक वील डिसायड. तेका अजून खूब टायम आसा, खूब भरपूर 6 म्हयने उरला तेका. ते पूण आमी जें काम म्हणून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर जें काम आमी करता पळय तें कित्याक करता, कित्याक आमी भुरग्यां कडेन मिटिंग्स कित्याक घेता की आमी जर खंयसर आमची एनर्जी ह्या फावट घालतले जाल्यार आमकां आमची ताकद घालपाक जाय, आमकां आमचे रिसोर्सीस घालपाक जाय. कित्याक आरजी कडेन रिसोर्सीस कमी आसा आनी ते वेस्ट वचपाक जायना. हेका लागून आमी भुरग्यांक एक क्वेश्चन करता. तुम्ही काँग्रेसीक जिती केली कशी दिसना आनी तूं आतां विजयाकूय सर्टिफिकेट दिलें, सो विजयाकूय जितो कितें म्हणून जिती करपाक? विजयाचो एसेंब्लीन परफॉर्मन्स बरो जाता हे कोणूच डिनाय करपाक शकना. हांव पर्सनली तो एक लेजिस्लेटर, हांवूय एसेंब्लीन तेजे परफॉर्मन्स पळयता. मागीर तें कशें कितें तो कित्याक करता, कशें करता, बॅकग्रावंड कितें म्हाका पडलेलो ना. बट वेन इट कम्स टू परफॉर्मन्स
तो त्या सब्जेक्टाचेर उलयता, त्या सब्जेक्टाचेर अभ्यास करता, त्या सब्जेक्टाचो विशय तो मांडटा. फाल्यां आमचें पर्सनल कितें आसो, पण एज अ लेजिस्लेटर तो सदांच थंय टॉप आसता आनी तो तें काम करता. तुझा ओन आमदार फेल म्हणजे हा? तुझा ओन आमदार फेल झाला. कोणे सांगला? आयक रे बाबा, आयक आमदार, आयक रे, आयक. आमचो आमदार फर्स्ट टायम MLA. विजयाक कितली वर्सां जाली असेंब्लीन आनी आयक मरे, आयक. प्रत्येक जाण तोच लेवल कमिटमेंट दिवपाक शकना. म्हणून आमी आमदाराक सांगताले की तूं असेंब्लीच्या पयलीं 1 म्हयनो कॉन्स्टिट्युएन्सी नोटीस मारची आपूण आसचो ना. असेंब्लीच्या पयलीं, असेंब्लीच्या टायमार न्हू, जेन्ना तूं केन्ना परफॉर्म करपाक शकता, जेन्ना तूं अभ्यास करता तेन्नाच. तूं विदावट अभ्यास जर एग्जाम आन्सर करपाक गेल्यार केन्ना आन्सर करपाक, कित्याक हितून खूब भितरले डेटा आसता, रिसर्च आसता, लोकांक मेळचें पडटा, बसचें पडटा टिमी वांगडा. सो हो टायम दिवपाक जाय म्हणून आमी सदांच सांगताले. आनी तुमी पयला गेले असेंब्लीक तेणी कहले एक्सेल गेला तो. तू टोटली करेक्ट. तू कितें सांगता पळय, तुवें टायम घेवंक जाय, पळोवपाक जाय सगळं. तेणें म्हटलें तो हाजेय ताका सांगतालो. सो यू मीन टू से दॅट तुज्या आमदाराक कांयच सारकी खबर आसना. अरे बाबा, तशें विजय आयक तशी विजय तशें विजयाची टीम ना. विजय सगळें आपूण शिकता. खंयचोय आमदार आसा तेच्या फाटल्यान एक टीम आसता. आतां युरी आलेमो आसा, तेच्या फाटल्यान 10 जाणांची टीम आसतली जी ताका घेवन बसता. विजयाच्या फाटल्यान 10 जाणांची टीम आसतली जी काम करता. फाल्यां आमच्या आमदारा फाटल्यान एक टीम आसतली जी काम करता. प्रत्येक आमदाराची टीम आसता जी ताका ट्रेन करता, ताका दिता, रिसर्च करता, ताका समजयता, सांगता. आमदार स्वता थोडे मिटींग घेता, स्वता अंडरस्टँड करता. सगळें क्युम्युलेटिव्ह काम आसता. असेंब्ली इज नॉट वन मॅन शो. आमदार फक्त थंय वचून उलयता आनी आपलें हें मांडटा. हे लक्षात दवरा तुमी. इट इज नॉट वन मॅन शो. पळय, हांव स्वता बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी. 18 वर्सां म्हाका प्रॅक्टिसींग कंपनी सेक्रेटरी म्हणून हें आसा. पंचायत राज हांव 4-5 वर्स शिकला. मागीर बजट हेतून हें सगळें तें म्हाका कळटा. सो त्या फिल्डान हांव ताका सपोर्ट करता. तशेंच आमचे दुसरे मेंबर्स आसा ते सपोर्ट. हितून रॉंग कितें आहा, हितून आमदाराचो स्टेरियस परफॉर्मन्स आमी इम्प्रूव करता. आमदार फर्स्ट टायम ताका जितलें कळटा तो करता, मात ताका इम्प्रूव करपाक आमी हे जे आमची प्रोफेशनल नॉलेज फेल जालो कोण आमी बाबा, फेल जालो म्हणना. आमी म्हणटा टॉप आसपाक जाय, वन आसपाक जाय म्हणटा आमी. नंबर 1 आसपाक जाय. नंबर 1 आसपाक जाय. अपग्रेड करता म्हणटा. नंबर 1 आसपाक जाय. नंबर 1 आसपाक जाय. हय रे, नंबर 1 आसपाक जाय. हांव इतलेंच सांगता की म्हाका म्हाज्या आमदाराचे परफॉर्मन्स हे नंबर 1 जाय, जे अजून मेरेन नंबर 1 जाल्ले ना. बिकॉज तेणे आनीक टायम दिवपाची गरज आसा. विरेशाक इतलेंच सांगता, जेन्ना विरेश टायम दिता असेंब्लीक, जेन्ना तो बसता घेवन, तेन्ना तो 100% परफॉर्म करता. आमीय ताका सांगला. पूण तेणे फक्त तो केन्नाय टायम दिना पळय, जेन्ना तो कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरता कामाक लागून, नाजाल्यार आनी कितें फंक्शनां आसता, तेन्नाच तो थंय कमी पडटा. आनी कांय न्हू. कंटिन्यू करता. तो आमदार म्हणून नंबर 1 जावंक पावलो ना आनी तूं प्रेसिडेंट म्हणून पार्टीचो नंबर 1 जावंक पावलो ना, हें एग्री करता. बिकॉज आयज पार्टी फुटली. नेने पळय, आमदाराक सांगपाक प्रेसिडेंट नंबर 1 जावप, नंबर 2 जावप, हे रँक प्रेसिडेंटांक नासता. आमदाराचे आमी आमदार नंबर 1 म्हणना, आमी आमदाराचे परफॉर्मन्स इन द असेंब्ली नंबर 1 म्हणटा. हे लक्षात दवर. पळय म्हाजे कोण टेन्शनान आहा. आयज सगळ्यांचे टेन्शन गेले. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन टेन्शन गेले. आयच्यान आमकां फोनूय येवचे ना आनी मेसेजी पळय तुका येयला आसतले ऑलरेडी. आयज सगळ्यांचे टेन्शन गेले. पळय म्हाजी रँकींग हांव दिवपाक शकना. म्हाजी रँकींग हे फाटल्यान भुरगे बसला पळय ते दितले, CEC दितले, बाकीचे ब्लॉक कमिटी आहा ते दितले. आनी जेन्ना फुडलो AGM जातलो पळय, हे जनरल बॉडी मिटींग जातले पळय, तेन्ना म्हाजे कितें रँकींग आहा ते जिवांक जातले. बाबा, आमदाराचे असेंब्लीचे परफॉर्मन्स प्रेज केला, हे लक्षात दवर. हे प्रेज कितें केला, असेंब्लीचे परफॉर्मन्स, तेचो अभ्यास करपाची वृत्ती,
ती प्रेज केला हा पॉलिटिक्सान कितें मातशें घेवन उलयता न्हू वॉट इज प्रेजिंग न्हू बॉस तो सांगता पळय हो 100% असेंब्लीचे परफॉर्मन्स कोण प्रेज कित्याक आमी कित्याक फोटींग उलयतले प्रेज आणि हांव तुका सांगता हे तर आमी विरेशा कडेन डायरेक्ट उलयता चांगला मारता विरेशा पळय ते मागीर फुडले कितें अलायन्साचे पळय ते अजून टॉक चालू जावंक ना ते कोरिया तुम्ही जाणा मरे पळय काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स आसा तेंचे सगळे टॉक्स जाता ते लास्ट इलेक्शनाच्या म्हणजे कोड लागच्या पयलीं 1 म्हयनो सो आतां आमी उलोवन कितें फायदो ते 1 म्हयन्याक पळोवया कितें पळय आयक खरोच सांगता हे ऐका हे एजीएमाचेर मातशे सगळे प्लीज ऐका खूप तुमचे कन्फ्युजन ऍड करतले कमिशनान तुम्ही रिपोर्ट दिला फायनान्शियल पळय विदाउट एजीएम आयक एन्युअल जनरल मिटींग आसता पळय ती पॉलिटिकल पार्टीक प्रोविजन तशें ना की घेवपाक जाय म्हणून आमचे अकाउंट्स आमी जेन्ना ड्यू आसता पळय इन्कम टॅक्साक फायल करता आनी ECAक फायल करता ते ऑफिस बेरर सायन मारता आमचो ऑडिट करता आनी हांव पर्सनली ट्रेजरर म्हणून ते हांव मॅनेज करता मागीर एक कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट आसता कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट अंडर 29C करचें पडटा म्हणजे 20,000चे करून वयर जे डोनेशन दिता पळय ते फायल करचें पडटा आनी जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता पळय तेन्ना इलेक्शन रिपोर्ट दिवचें पडटा हे सगळें दिल्यारूच तुजे पार्टी रिकॉग्नायज जाता आनी कंटिन्युअस उरता आमी हे सगळें केलां तेजें एक्नॉलेजमेंट आमचे कडेन आसा एन्युअल जनरल मिटिंगेचो कॉन्सेप्ट पार्टेन ना आनी तेजें प्रोविजनूय ना कंप्लीट करता प्रोविजनूय ना दुसरे गजाल आमची आसा ती जनरल बॉडी मिटींग ती जनरल बॉडी मिटिंगेचे उदक आमी सांगला तेजे टर्म सोंपतकीर आमची जी जनरल बॉडी मिटींग घेतली तेजे मिनिट्स आनी तेजे नेक्स्ट इलेक्शन डेट सुद्दां आमी इलेक्शन कमिशनाक दिला आतां जर आमी हे तिनूय रिपोर्ट्स फायल करूंक नासले कित्याक हे जर फायल केल्यारूच तुका डोनेशन जे मेळटा नाल्यार कितें फंड्स मेळटा ताका तुका इन्कम टॅक्स एक्झम्पशन मेळटा ना जाल्यार तुका एक्झम्पशन मेळना आनी तुजें डिरजिस्टर जाता आतां गोवा सुरज पार्टी गोवा विकास पार्टी सत्तरी युवा मोर्चा युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी ही गेल्या वर्सा डिलिस्टेड जाला रिजन कित्याक गेल्या वर्सा रिजन कित्याक कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट फायल करूंक ना आनी फायनान्शियल स्टेटमेंट्स फायल करूंक ना जर आमी 2022च्यान आतां 25 पर्यंत हे करूंक नासले जाल्यार ऑटोमॅटीक आमची डिरजिस्टर जातली आनी ती डिरजिस्टर जावंक ना आमचो सिंबल वयल्यान झॅडपीक सुद्दां आमकां आतां सिंबल मेळ्ळो आनी तो बॉल जो आसलो सिंबल बॉल तो पंचायत राज एक्टान काडलेलो आसा आतां हे जायना आनी 24 आमची रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा सो एजीएम कॉन्सेप्ट म्हाका तरी दिसना खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी एजीएम घेता एजीएम घेना जनरल बॉडी मिटींग घेता आनी ते मिटींगेन हे सगळे आहा ते आमी CEC मिटींगेन घालता मदीं एक चर्चा जाली की तूं अध्यक्ष नात्यान किंवा तुमी आमदारा कडेन जो फंड येता तो तुमी तेजे कडल्यान मागता पार्टे खातीर असो एक चर्चा आसली तेजेर कितें म्हणपाचें कारण ताका जो वर्साक फंड येता सो तुमी ताका सांगता इवन तेजो पेमेंट आसा तो तुवें पार्टे खातीर यूज करचो असो तुमी तेजेर दबाव हाडटा म्हणून अशी चर्चा जाली तेजेर कितें म्हणलें एक्सप्लेन कर पळय आमदार 2000 ऐका हे सगळे प्लीज आणि कोण व्ह्युअर्स आहा तांकांय सांगता हे इम्पॉर्टंट गजाल आसा हांगा तो एक CS बसला जो लाखांनी जोडपाक शकता MSc होल्डर बसला जो लाखांनी जोडपाक शकता बँकर आसा जेणी VRS घेतला एट द एज ऑफ 27 हांगा बेश्टे भुरगे बसोंक ना बेकार अनपड भुरगे बसोंक ना सो आयका कितें सांगता तो 2022 ते 23 पर्यंत जानेवारी विरेश बोरकर हो पार्टीचो प्रेसिडेंट जालो 2023 अरावंड जुलय आमी ECS म्हणून चालू केले डोनेशन मेळपाक म्हणजे 100 रुपया कोण दिताले 200 रुपया दिताले सो 2023च्यान आमदार 10,000 पार्टीक दिवपाक लागलो ECS म्हयन्याक ECS आनी आमी जाय तेन्ना ते घालताले केन्ना एक सेटलमेंट डेट घालताले मागीर असेंब्लीन एक नवे प्रोविजन येयले की ऑक्टोबर 2024 की 2 स्टाफ तुका घेवपाक मेळटा आमदाराक एक्स्ट्रा आसा तितून एक्स्ट्रा आनी तेजी हाय स्केल आसली मातशी आनी 35,000 2 स्टाफ मेळटाले सो आमी कितें सांगले 2022 ते 24 पर्यंत आमचो ऑफिसाचो रेंट आसलो 40,000 मागीर तो 2024 70,000 जाला आतां रेंट मागीर सगळे ऑफिस स्टाफ आहा आमचे ते धरून सगळे इलेक्ट्रिसिटी मागीर आमचे इंटरनेट कनेक्शन अरावंड 1,80,000 आमकां मंथली चार्जीस आहा पार्टी चलोवपाक इलेक्शन चलोवपाक न्हू पार्टी फंक्शन करपाक 500 स्टाफ आसा सो आमी कितें सांगले की पार्टी विरेशान जे नवे 2 स्टाफाचे कितें पेमेंट येता पळय ते आमचे 2 स्टाफांक दिवपाचे पार्टीक
आयतार तूं पार्टीचो MLA म्हणून आमकां तुका ऑलरेडी स्वता स्टाफ आसा हे एक्स्ट्रा मेळटा ते आमकां दिवपाचे. सो 35,000 ते आमचे स्टाफ आहा पळय तांकां मेळटाले आणि त्याचे स्टाफ आसले ते कंप्लीट जावंक नासले. तेजे स्टाफ आहा ते सरुंचल जुलियसाक तिने टर्मिनेट केल्लो आनी एक तुषार स्टाफाक हळदणकर. त्यांनी टर्मिनेट केल्ले. सो 2 स्टाफ ताका आनीक एक्स्ट्रा घेवपाक चान्स आसलो विरेशाक त्या एक्झिस्टींग सॅलरीच्यान. सो मागीर ते फंड्स जे आमची सॅलरी आहा ती सॅलरी धरताले आनी थोडो उरलेलो फंड्स आहा ते पार्टी ऑफिस असिस्टंसीसाक दिताले अरावंड 20,000 आनी 17,000 35,000 ते पार्टीक दिताले आनी उरलेलो ते तेजी सॅलरी दिताले स्टाफ तशें. सो जे एक आतां नेरेटिव्ह सेट सर्क्युलेट जाता एक फेक पोस्टरी सर्क्युलेट जाता की विरेश 1 लाख मनोजाक दितालो. विरेश आपल्या अकाउंटाच्यान फक्त पार्टीक 10,000 दिला आनी एकूचदा तेणी इलेक्शन टायमार डोनेशन 40,000 दिला. बाकीचो फंड्स जो येता विरेश आपल्या ओन फंडाच्यान दिना. तो असेंब्लीचो फंड येता पळय तितूनच्यान आमच्या स्टाफांक येता आनी तो जेन्ना आमी जुलियसाचेर एक्शन घेतला तेन्नाच्यान तेणी ते बंद केला. आतां 10,000 ते ECS आसा तेवूय आमी बंद केला. कित्याक एक लोकांक सांगपाक सोदता आमदारान आमकां एक मेल धाडली जेन्ना आमी ते क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिली तेन्नाच आमकां आमदारान मेल धाडली की आपूण पार्टीक 1 लाख दिता. केन्नाच्यान दिता ते आमकां खबर ना. तेजो म्हाका हिशोब जाय. हिशोब विचारलो तेणी. सो आमी ताका सांगले बाबा एज पर पार्टी रिकॉर्ड्स 1 लाख जायना तूं 10,000 दिता आनी ते सुद्दां असेंब्लीचे मेळटा ते धरून 70,000 अंयशी जाता. सो तूं केन्ना 1 लाख दिला म्हटला केन्नाच्यान दिला म्हटला. कित्याक 2021 नोव्हेंबरान पार्टी रजिस्टर्ड जाली तेन्ना पर्यंत जानेवारी 23 पर्यंत तूंच प्रेजिडेंट आहा. तूं खंयचो तूं फंड मागता. प्रेजिडेंट आसा तो फंड मागता आतांचो फंड मागता तो 1 लाखाचो ब्रेकअप दी म्हटलें. तेणी ते दिवंक ना. आमी परत रिमांयडर सांगले ताका बाबा 1 लाख दिला तुका आपूण रेडी आहा तुका सांगपाक आमी एक्सप्लेन करपाक. तेवूय सांगले आनी मिटिंगेक येवं सांगले मिटिंगेकूय येवंक ना. सो आयज आमी ऑफिशियली आमचे CEC कमिटी मिटिंगेन 1 लाखाचो तो आमदार कितलो दिता पळय पर मंथ फ्रॉम 2022 तेजो हिशोब आनी तेजें कॉन्ट्रिब्युशन सगळे हांकां जे CEC बॉडी आहा तांकां दिल्ल्या आमदार कडेन मागता की आतां तुवें हांगा ऑफिसान येवपाचें आनी तुजो कितें हिशोब आहा ते घेवपाचे तुजे मिनिट्स आहा ते कितें ते घेवपाचे आनी पळोवपाचें तुका कसली भिरांत हांगा ऑफिस. आमी कितें केलां तुजें आमचे फोन घेयना तूं आमचे मेसेजीस करना तूं CEC मिटिंगेंत हें करना आनी तुका हिशोबूय जाय म्हणटा मेलारूच जाय म्हणटा मेलारूच मिनिट्स जाय म्हणटा अशें चलना. सो ताका तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगता की तो फक्त आमकां 10,000 दितालो ते आतां आमी स्टॉप केल्ले आसा. आमी कशें ना कशें आमी आमचे फुडले पार्टी चलोवपाचे तेजेर आमी डिसायडूय केल्ले आसा. हेका दिताले पळय स्टाफाक ते केन्ना बंद केले ते आतां गेल्या म्हयन्यात. जुलियसाचे गेल्या म्हयन्यात एप्रिलान बंद केले. आमकां सांगच्या आदी बंद केले. आमी आतां 10,000 बंद करपाचें आयज डिसिजन घेतला. कितें तुम्ही 10,000 दिताले ते तुम्ही डिसिजन घेतला की घेवप हां ते आमी ते ECS कशें आसता ECS वॉलंटियर जेन्ना दिता तेन्ना आमकां ते बँकेक दिवचें पडटा कोणाचे कट करपाचे ते कित्याक तेजे ते पिरियड तितले 5 years आसता. सो तेजे आमी ते घालचे ना आतां. पळय ECS म्हणल्यार कितें ती इलेक्ट्रॉनिक ती एक फॅसिलिटी म्हणल्यार आमी एक ती मेथड यूज केल्या. म्हाजे आतां 200 रुपया वयता एवरी मंथ. म्हाज्या बायलेचे 200 रुपया वयता अशेंच 200 100 35,000 जाताले एवरी मंथ आनी इतली वर्सां पार्टी त्या 35,000 कशी करून चलताली. तितूंतल्या आमदारान 10,000 फॉर्म भरून दिले की आपूण मंथली 10,000 दिता म्हणून. सो आतां त्यांनी आमचे स्टॉप केला म्हणजे असेंब्लीचे तो आम्ही स्टॉप केला पार्टीने की आम्ही 10,000 तुझ्यान घेयना कित्याक तू हिशोब मागता. सो तुका तो किशे हिशोब दिवपाक जाय. आमचे सगळे फायल जाल्ले आसा सगळे रिटर्न्स आसा इन्कम टॅक्स हेवूय सांगता इन्कम टॅक्स आमचो जो हिंगा आसा 3 स्टार बिल्डींग आसा थंयसर इन्कम टॅक्स इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आहा तेंचोय आमकां समन्स येयलो की तुमचे डोनेशन्स आहा ते मोर दॅन 20,000 ते कितें आमकां सांगा म्हणे कितें ते की आमी इलेक्शन कमिशनाक सांगलेले ते तेंची इन्क्वायरी येयल्ली. सो ते समन्स आमी 2 समन्स येयल्ले आमी ते इन्क्वायरी अटेंड केली आनी तो समन्स मागीर तो हे जालो कितें म्हणटा ते क्लियर जालो. सो हे सोदून इतले सोदून आसतना इन्कम टॅक्सान आमकां बेनिफीट मेळटा आमकां डिमांड ना म्हणजे जे आमी इन्कम टॅक्साक फायल केला ते आमकां डोनेशन येता ते आमकां फुल्ली एक्झॅम्प्टेड कित्याक ते डोनेशन आहा ते वॉलंटरी डोनेशन. जेन्ना तूं कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट फायल करता अकाउंट्स एक्सपेंडिचर फायल करता आनी अकाउंट्स आनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फायल करता तुका ते बेनिफीट मेळटा एज पर इन्कम टॅक्स. आनी कोण डोनर दिता पळय तेका अंडर ATGच्या अंडर ते पर्सनल तेका मेळटा आनी कोण जेन्ना रिसिप्ट मागता पळय तेन्ना दिता. म्हाका दिसता की पार्टे बद्दल
पार्टी कशी चलता हे फर्स्ट टाइम तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या लायफान फर्स्ट टाइम आयकला आसतलें की पार्टीचे इंटरनल कित्याक की खंयच्या पार्टेक इतले कोण कोणाक एक्सप्लेन करिना आनी कोण कोणाक एंटरटेन करिना पूण आमची पार्टीच चलता लोकांचेर म्हणून आमकां दिसलें की हे सगळें तुमकांय नॉलेज दिवपाची सो दॅट फाल्यां जर तुमकांय कोणाक पॉलिटिकल पार्टी करपाक जाय जाल्यार करपाक शकता. अनेक तिने एक्स्ट्रा एड केला. आम्ही जसे की बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स घेताले तसे आम्ही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स घेयना. आम्ही कॉर्पोरेट फंडिंग घेयना. फक्त ECS आणि केन्ना इलेक्शनाक कोण इंडिव्हिज्युअल डोनर तेच. फॉरेन फंडिंग तेका FCRA लागता. आम्ही FCRA आमकां परमिशन ना, आम्ही ते घेवंक शकना. तर फॉरेन फंडिंग आता सध्या आमकां कांयच ना. पयलीं जे येताले ते 2022 ते ऑलरेडी सांगलेले आसा. ते कशे फंड येताले कितें येताले ते सांगलेले आसा. सो आतां तेन्नाच्यान ते आतां पर्यंत फॉरेन फंडिंग कांयच ना आनी डायरेक्ट फॉरेनर एक आमच्या पार्टीन अकाउंटंट घालूंक मेळना. ते ऑटोमॅटीक ते बँक आहा ते आमची आता इतलें जाला पळय तुमच्या कडल्यान अपेक्षा तुम्ही जातले तुम्ही जावपाक जाय फाल्यां विरेजान येवपाक जाय. आमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागता की फाल्यां विरेशान येवचो, हो जो विशय आसा तो सॉल्व करचो आनी फुडें रेवल्युशन आहा तें फुडें व्हरचें. थँक्यू. तुम्ही हे घातला आसतले मरे. पळय ते वांगडा सुरू केल्ली आणि इतल्या वर्सां तुम्ही सगळे प्रोटेस्ट वांगडा केले. आयजूय ती तुमच्या मदीं फ्रेंडशीप उरली अशें दिसता. पळय मोदी डिफरन्सीस जाले म्हणून ती फ्रेंडशीप तुटले अशें ना. मोदी मिसअंडरस्टँडींग जावपाक शकता, कोण तरी ब्रेन वॉश करपाक शकता. आमकां तरी दिसता तेजो ब्रेन वॉश जाला म्हणून. पूण देवा कडेन इतलेंच मागता की तेजो तो ब्रेन वॉश जाल्या तितूंतल्यान तो भायर येवचो, फाल्यां येवन आमकां मेळचो आनी हें कितें फुडें आसा रेवल्युशन तें फुडें आमी वांगडा मेळोन व्हरचें. ना बसली लास्ट एक सांगता. तो लायव्ह पळयता आता मी प्रेस आम्ही फाल्यां आता एक प्रेस नोट आउट करतले. तुमकां डेट फाल्यांची डेट आणि एक्झॅक्ट टायम सांगतले. आम्ही रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन की तेणी तो सायलन्स आणि पीस आहा तो तोडचो आणि ताका जर दिसता की सायक्लोन घेवन येवपाक जाय सायक्लोनूय तेणी घेवन येवपाचो आमी रेडी आहा. ना कम्प्लीट फाल्यां ते पळय कितें आहा तें आमी तुमकां आमचे पार्टीचें CEC बॉडी जी मेन एपेक्स बॉडी आहा तेजें कितें डिसिजन आहा तें सांगलेलें आहा. आतां विरेशान येवन तें सगळें कितें आहा तें सॉल्व करपाचें. बाकी सगळें कितें आहा तें क्रिस्टल क्लियर. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी इतल्या क्लियर कोणा फुड्यान हें दवरिना. आमी सगळें आसा तें ना तें सगळें ट्रान्सपरंटली सगळें फुड्यान तुमच्या दवरलेलें आहा आनी कांय ना.